हे गोलमेज राउंड टेबलाक आज आमी चालतीत नातिल्या पाकविधान आनी पद्दती हे विचारारी आमी उलयता आसची. खंयचे समाजाचे परिचयू तांगेले संस्कृती आनी संस्कृती म्हळ्यार कसं न्हय, भाशा, इतिहासू, रिवाजू, रीती, सभ्यता. संस्कृती म्हळ्यार खाण जेवणय हे संस्कृतीचे मुख्य भाग. आमची गले आमगेल म्हालगड्यान मस्त काल दाखून त्या प्रकृतीन तूं आनी प्रादेशिका कसं मेळटा हाजे खाण जेवण केल्लें आसा. पान, फल, रांदयकाये, ताजा आसो, सुकून आशिल्लो आसो, हरवी आसो, पिकील आसो, देंटू. इनफॅक्ट जोक आसा, एक आमची गलाक तूं कसने दिल्ल्या री तांणी ताजी पुरा जे कसनेपणे कोर न्हू कसने वर ना खंय. एक तूं खंयचें एक रूख तांगे थंय वर जावं एक झाड घाल्या री. हें आमगेल म्हालगड जनाले क्रिएटिविटी. दे आर क्रिएटिविटी इन द किचन. रुचीकर चटणी, रांदय, गोज्जू, उपकरी, आंबट सांगच्या गेल्यार मस्त आसा. आनी आमगेल पॅनलिस्ट तांची उलयताची. आनी मस्त जेवण खाणां तूं पौश्टिकते हक्का तांणी मस्त म्हत्व दिल्लें आशिल्लें. ताजी ज्ञान मुखावेल पिढीकय तांणी वयसून दिल्लें आसा. जाल्यार आजी भौशा अर्बनायझेशन, नगरीकरण, ग्लोबलायझेशन, मायग्रेशन, फास्ट पेस्ड लायव्स हाजे निमित्त मस्त पुरा आमगेल वासरीन तूं पकवान जायना ह्या फुडेच खंयचेची. म्हाका उडगास आसा म्हगेल मामा हांव सान आसतना इंगाळ्याचे फण्ण दिवन बिरडा सार केल्लेलो. आतां इंगाळ खंय आसा. पंगीरा पान्नारी तांदळा भाकरी आनी नारळाचे करटी यूज करता जातरी करटी त्या भाणारांनी घालून तांबडी जातरी ताजी एक कुडको रांदये तोपां उड्डोवन कूडले धांपून सोडचें आशिल्लें. आज आमी मेनूजांत पळयताची स्मोक्ड फ्लेवर्ड, स्मोक फ्रेग्रन्स म्हणून हें आमगेल जनान केनकी केलां. गांवठी स्थानीक इंडिजिनियस पदार्थ कसो मेळटा हाजें रांदप. आजी असल मस्त विशयू हांगा उलयताले आमगेले भयण्यो आमगेले भाव वट्टू जाल्यांची. तांणी कसं म्हणटाची हें आमी आयकुवें. सगळ्यांकय नमस्कार. विश्व कोंकणी समारोह कार्यक्रमाक हांव सगळ्यांकय स्वागत करता. आयचे एक गोलमेज कार्यक्रमा विशयू चलतीन नत्तिल्ले पाकविधान आनी पद्दती म्हळ्यार रेसिपीज अँड कलिनरी प्रॅक्टिसीस नॉट इन यूज. आयचे हे कार्यक्रमाचे संचालकी के विद्याशणे हांणी इंडियन सोसायटी ऑफ ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंटाचे एक लाईफ मेंबर आनी 14 वर्सां तकून हायर एज्युकेशन वच्चे स्टुडंट्साक तशीची विविध वृत्तीचे म्हळ्यार IT, हेल्थ केअर, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री, एज्युकेशन, बँकिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन हांणी सेशन्स दिताची. कॉर्पोरेट कॉम्पिटन्सीज म्हळ्यार बिहेवियर अँड स्किल्स हाजे वयरी हांणी सेशन्स दिताची. CA एस्पिरंट्स आनी CA ग्रॅज्युएट्सांक वरें हांणी ट्रेन करताची. 10 वर्स तकून वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांतू इंजिनियरींग अँड मेडिकल स्टुडंट्सांक ट्रेनिंग सेशन दिता आसती. हांगेले हव्यासो वज्जूचे, रांदप आनी प्रवास करचे. आतां हांव आमगेले संचालकी के विद्याशणे हांकां प्रोग्राम एक मुखार सोचूंक हांव विनंती करूंक येता. मेघान रांदप म्हणल्यार एक्चुली म्हाका खावची चड म्हगेले इंट्रस्ट, रांदप तितलें न्हय. सो तुमकां टायम ऑलरेडी आमी सांगला. आमी सुरे जावन तुमगेले पुरा जनाले एक संक्षिप्त तुमगेले इंट्रोडक्शन एक परिचय आमकां दियाची. यू यस. नमस्कार. म्हगेलें नांव कुडपी रजनीकांत शेणे म्हणून. विद्या शेणेक हांव बाप लागता.
जरी प्रायान हांव मलगड जरी विचार आनी अनुभवांतू ती मस्त मेगेल्या पयशी मलगड म्हण लेखता हांव तशी आज हे पॅनल डिस्कशन आमगेल काण जेवणा विशय विसरलाल कसं प्ररांदपस ताजे विशय उलोवचें आपयलां विसरलाल मस्त प्ररांदप हांव करून घातस म्हाका जी बेदावका म्हूण सांगून जरी कितलींय जाणां तें लागना कसं जालां म्हळ्यार आतां हें आधुनिकते निमित्ती मस्त जनाक हें नाला आतां मेगेल फस्ट इंट्रोडक्शन करून घेता हांव 22 वर्स सिंडिकेट बँकांत क्लरिकल काम करून आशिल्लो तशी VRS घेवन सादारण 2001 म्हणटना मेगेलेंची कुडपी राज मल्टीमिडिया प्रोफेशनल्स म्हणून स्टार्ट केलें 15 वर्स चलयलें तातूंत भितर साबार काम केलें पुरो व्हिडियो डॉक्युमेंटरीज एडवर्टायजमेंट फिल्म्स मागीर ऑडियो व्हिडियो मिक्सिंग पुरो नमने काम केलां कंप्युटर इन्स्टॉलेशनय केलां तर त्या सोडून रांदपा कडेन आयलो पास हांव रांदपा कडेन आयलें केन्ना म्हळ्यार अनुभव आशिल्ले एक 4-5 दशकां ताकून रांदप करून वतस मेगेल म्हाका हेल्प करचें म्हणून सांगून करनाशिल्लो हांव मेगे ल्हान कुडपी वास्तव शेणे म्हणून सांगून तो जर्नलिस्ट आशिल्लो आनी नाटक आनी बरोवन आनी प्रस्तूत करता आशिल्लो तशी तागेलें ಸ್ವಲ್ಪ बारी म्हाका लागिल्लें मेगेल रांदपांत हुशार कुडपी रमाबाई म्हणून सांगून बंटोळकार ती बंटोळकाराची केजीपेरूची चड रांदपांत आनी एक्सपर्टी तशी कुडपीकार आनी बंटोळकार वट्ट मेळटा सांगप म्हूण ना तें इता म्हळ्यार कुडपीकार रांदपांत बारी हुशार तशी दोग जाणां लय बारी म्हाका लागलां मात न्ही मेगेल्यान ते जिन्स आसाची मेगेल दड्ड आसा ते तशें जावन हांव ते रांदपाची उमेद मुंदोरसून व्हेल्लें आनी सांज कसो पुरो खावं नाशिल्लें ती तें पुरो अपास रिवोय कोरकाय म्हळ्यार आजी काल खंय पळोवचें मेळना चडती कडेन फुडें हॉटलांत आतां ताजमहालार एकची म्हळ्यार आमकां कसं बरें घरकड केलें कारण अपास आमी ताजमहाला वचून खावचें आनीकय स्पेशल करून दिता आशिल्लींची अत्यंत स्पेशल म्हळ्यार तातूंत तुप्पा पडलो मसालो दोसा न्ही पुरो तें आमकां कळना घरकडे जरी चडती काण पुरो म्हगेलें आनी सांगचें आशिल्लें पवसली मागीर केळ्या हलवो गोवा हलवो अशी सुमार पुरो आयटम तेन्ना हॉटलाक खावचें आशिल्लें आईक पडची पुरो तेंची घरकड करचें आयटम घरकड करूं पुरसत ना म्हणून सांगून हॉटला वचून घातालीं ती तशें जावन आयची कार्यक्रमांत कसो पुरो विसरलेलो आसा म्हाका उडगास आयला उलयता मेगेल्या निमगेल्याक जबाब दिता धन्यवाद हांव हर्षा शेटे गोंय साकून आयलां म्हाका भुरगेपणांतल्यान आयदनां चड आवडटा म्हणल्यार रांदपाचीं आयदनां आनी तांचीं नांवां ल्हानपणांत आमकां तो भुरगेपणांत असलो लाकडी नाजाल्यार खेळ आसतालो खेळपाचो आनी तो खेळ घेवन खेळपाक आनी ते रांदचे वाडचेल्यांनी खेळपाक खूब आवडटालें आतां म्हाका ती पयलींची पळय आमची फॉरगॉटन रेसिपीज आसा त्यो एकठांय करपाक कंपायल करता हांव आनी त्या शिवाय हांव कथा कविता ट्रॅवलॉग्स ते बरयता आनी मेन म्हाका हे सगळें पळय आमचें रांदपाचें जावं आयदनाचें की आमचें कितें दायज जाता शेणलां तें ल्हान भुरग्यां खातीर बरोवन दवरपाक चड आवडटा काणयाच्या रुपान आनी त्यो तांकां हांव त्यो काणयो बरोवन अशे पुस्तकांनी सांगता की भुरग्यांक जर आमी आतां खतखतें म्हळ्यार तुमी गजबजें म्हणटात ताका तें गजबजें खावं म्हळ्यार भुरगीं खावचीं ना पूण तांकां ते गजबज्याची काणी करून जर दाखयली आनी काणयेंतल्यान तांकां सांगलें ती खातात तशेंच आमचे शिरवळ्यो तुमी कितें म्हणटा शेवयो आमी आतां भुरग्यांक जर सांगलें नुडल्स खा मागीर तो आवडीन खातलो म्हणून तशी एक काणी आसा म्हजी आजी नुडल्स खाता भुरग्याक अजाप दिसता खरें आजी नुडल्स खाता मागीर ती काणये पळोवन तोय बी खावपाक लागता सो चडशें हांव बरोवन दवरपाचें काम करता ज्यो फॉरगॉटन रेसिपी आसा त्यो करता सोशल मिडियाचेर पोस्ट करता किंवां त्यो पोस्ट केल्यो की लोकांक कळटा न्ही की बा अशी आसा आमचें दायज एक दोग जाणां तरी करून पळयतलीं आनी फुडले जनरेशना खातीर ती उरतली सगळ्यांक नमस्कार म्हजें नांव आसा एवरिल पयलींच्यानी सांगल्या बरेच हांवूय ल्हानपणांत तावनंत किचनाक एट्रॅक्ट जाली रजेच्या वेळार म्हज्या आजे सांगाता किचनांत तिका हेल्प करताली तशें भोवशा म्हजे थंय रांदपाची इंट्रस्ट आयली आनी उपरांत हांव काजर जावन दुबय पावतना पावल्ल्या दिसात म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका रांदूंक सांगलें आनी हांवें मम्मीचे इल्ली थोडी रेसिपीज बरोवन व्हेल्ल्यो आनी हांवें फस्ट डे मासलेची कडी केली आनी त्या दीस आमगेर सैरे आसले मानेस रिकोझेरियो वळख आसूंक पुरो हांव मस्त भियेलीं आतां काल म्हणटात कोण ना म्हणून
पूण पयले पटिकावन तांणी बारी बरें हांव म्हळ्यार हांवें व्हडली रांदपीण म्हणल्यार बरी एप्रिशिएट केलें मे बी दॅट एप्रिसिएशन has brought me here, and then I got the opportunity to edit the Daiji World's recipe column, which I have been doing from 15 years. And then I got the opportunity to host the show on Daiji World TV called the Roast Show. आणि तें करतना म्हाका हर एका हप्त्याक 2 रेसिपीज जाय आसल्यो. सो आय हॅड टू लूक फॉर युनीक रेसिपीज. सो नॉट ओन्ली आमचे क्रिस्तांवच्यो रेसिपीज, हांवें मस्तू GSP रेसिपीज आनी दुसऱ्यांच्यो गोवन रेसिपीज मस्तू तांतू हांवें हाडल्यात त्या शोंत. आनी म्हजी यूट्यूब चॅनल आसा तांतू अबावट 400 and more than 400 विडियोज आसात. सो त्यो हांव चिंता मुखल्या पिळगेक तांतू फॉगॉटन ऑर लॉस्ट वॉट एवर आय कूड गेट हांवें हाडलात आनी ते मुखल्या पिळगेक त्यो युजफूल जातल्यो म्हूण चिंता. आनी आतां म्हज्या पुता सांगात हांव द रोशो हाट पिझेरिया क्लाउड किचन चलयतां फाटल्या 2 वर्सां तावन. देव बरें करूं. थँक्यू मॅम. हॅलो, गुड आफ्टरनून. मुजें नांव जुडीथ फर्नांडीस आनी हांव हांगात मँगलोर तावन लालबाग तावन आयल्या. म्हाका रांदपांत भोव चड अभिरुची, कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मी ती बारी एक स्पेशल कूक आनी तिका तिजे हाताचेर रांदप ते बारीच रुचीक. आनी तिजें रांदप हांव ल्हान तावन करूंक शिकल्या. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसांनी आमकां सुरी काणयोन कटींग करचें तसले पद्दती नासली. आमी बसून आदाळ्यार कट करचे आसले. तशें म्हजी मम्मी घरा मासली आनी येताना फस्ट बसून आदाळ्यार सुटी करूंक हांव शिकली. थंय तावन म्हजें रांदपाचें इंट्रस्ट अभिरुची चडली. आनी मम्मी हर एक फावटी रांदतना तिजे तावन हांव मस्तू करूंक शिकली. आतां थंय नॅक्स्ट म्हजें लग्न जाल्या नंतर हांव भायर कामाक वचना. एज आय ऑलवेज बीन अ होम मेकर. तशें जातना म्हगेले मदर इन लॉन म्हाका एक सांगिल्लें प्रॉवर्ब उडास आसा, द वे टू द मॅन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक म्हणून. म्हळ्यार केन्नाय घरच्यांनी एक चंद करून एक रांदप करून बरें एक जेवण वाडल्यार सगळ्यांक एक बारी एक तृप्ती मनाक. आनी तें हांवें कंटिन्यू केलें. थंय ताकून म्हजें इंट्रस्ट चड तस आयली. मागीर हांव फेसबुकार पळोवन मस्तू हांवें रेसिपीज थंय पोस्ट केले थंय. आनी मागीर नंतर हांव नम्मा TV चॅनलार नम्मा रुचीन ती हांवें म्हगेले थोडे रांदप शेअर केले आसात. आनी आज हांव प्रत्येक जावन हांगासर आयिल्ल्या थोडे फॉगॉटन फूड्स म्हळ्यार आमी आतां मॉडर्न जनरेशनाक मस्तू फास्ट फूड आनी पुरो मस्तू लायक आसा. जाल्यार मुगेले इंट्रस्ट कशें म्हळ्यार म्हजे मम्मीचे टायमार आशिल्ले ते सिंपल फूड, ते हेल्दी फूड, ते कशें आमी कन्वर्ट करून आजुनी आमी चेडवांक दिवचे. तशें म्हळ्यार प्रिवियस डे आतां मॉर्निंग्स आजकाल ब्रेकफास्टाक सगळ्यांनी पळोवचे कसले सँडविचस की आनी कसं आसा. पूण आमचे टायमार आमगेली मम्मी आदल्या दिसाची पेज, ती पेज सयत खाण दवरन थंड उदकान घालून दवरन सकाळी ऊन करून ताजे वयर आमकां फ्रेश घर केलेलें तूप घालून दिता आशिल्लें. आनी तें कितलें हेल्दी. तशें हांव ह्या टॉपिकान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसलें तें करून आज हांगा तर ह्या डिस्कशनान शेअर काडून घेवंक हांव हांगा आयल्या. थँक्यू मॅम. हांगा मस्त यंग चेल्यो म्हाका दिसता आसची. मॅम आनी तिगेले इंट्रोडक्शनान तूं शी मेड अ व्हेरी पर्टिनंट स्टेटमेंट, द वे टू अ मॅन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक म्हणून. येस. नेक्स्ट. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸೀಕಿಣಿ ಹಂಗೆಲೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಹಾವು ಕೋರ್ಂದಿತ್ತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸೀಕಿಣಿ ಹನ್ನಿ 23 वर्स म्हळ्यार 23 वर्सां तकून कॅनरा बँकांत सेवे दिल्लेले आसा. कोंकणी भाशा मंडलाचे आदले अध्यक्ष जावन आशिल्ली ती. हन्नी 5 कोंकणी रांदप पुस्तक आनी तशीची 3 कन्नड ನನ್ನ ಅಡುಗೆ म्हूण बुक बरयलेले आसा. सुमारू 25 वर्सां तकून कन्नड आनी कोंकणी प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केलेले आसा. आनी 13 कोंकणी कविगोश्टींत अध्यक्ष जावन भाग घेतिल्ले आसा. हांगेले एक हव्यास रांदप करचें, गार्डनिंग, वाजूचें, बरोवचें, अभिनय, नटने करचें हें पुरा. थँक्यू मेघा.
ಸಕಡಾಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಭು ಅವ ಕಣ್ಣೂರ ಕೇರಳದ ಕೊನೈಲ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ ಕರ್ನಾಟಕಾची वाटेक जावन थंय येयले 41 इयर्स जाले आतां रिसंटली हांव एक होम शेफ म्हळ्यार घरान तुजी सका कोर न्हू कोणा जाय तांगेले रिक्वायरमेंट्स कसलेय जाता एका 12-13 रांदप की वर्शिका रांदप वेज नॉन वेज तांगेले कसले पार्टीज आसतले तसं सगळं हांव करून तांकां होम डिलिव्हरी ताय दिता 5 जाणां सांगल्यार रांदप 5 जाणां हांव करून दिता 100 म्हगेले कॅपॅसिटी म्हळ्यार 100 to 125 पिपलाक एक 12-13 रांदप म्हण आमची गेलेल्यान तूं कितले बगस म्हणून तुमकां गो तसं तें सगळें हांव करता हांव एकलीची प्रावडली जावन सांगता हांव एकली पुरा करता म्हाका एक असिस्टंट जस्ट फॉर किचन क्लिनींग आयदन घासची तेका 6 to 7 इयर्स जाले हांव तें करता ते ताजे बिफोर हांव एक टेलरींग प्रोफेशन आशिल्लें म्हगेलें फस्ट तें करता आशिल्ली मागीर सारी बिजनस केलें ताजे देखून मागीर आमकां हॉटल एक्चुली मे बामणाक हॉटल कोमल विलास म्हणून कण्णूरान तो 105 इयर्स ओल्ड हॉटेल ते हॉटलान तूं हांव एक्टिवेट जावन आसा म्हळ्यार ते हॉटेला वचून किचन एक सुपरवायज करचें ते सकट वेजिटेरियन हॉटेलान गेले सो ते तर येता मिगेल कसं हें आसलें हांव करता होम शेफ तितलें येता मिगेलें इंट्रोडक्शन थँक्यू मॅडम. नमस्कार हांव वनिता नायक कुमठा उत्तर कन्नडासान आयल्या हांव गृहिणी म्हण नंतर जालें सकाळी तांनी दनपार जेवण रात्री आनी रुची करता म्हाका वेळ आसना म्हणून आनी म्हगे घरान म्हगेले माय बी आसा त्यामुळे तांणी कसं की एक तांणी पयलें केलेलें तें पळोवन हांव करता आसा म्हाका दिसता पयलें आशिल्लें आतां ना आनी तो एक विशेश म्हळ्यार पयलें जॉयंट फॅमिली उरता आशिल्ली घरान तूं अम्मा आई भाव मावशी पाची हांणी मेळून करचें आशिल्लें तें रांदप तें रांदपाक एक नमुन्या प्रितीचें मॅरिनेशन उरता आशिल्लें आतां आमी एकल्यान दुसऱ्यान करचें हेल्प कोणाकी घेताची तांकां पेमेंट येता सो तांणी सर काम करून वताची तें आतां कमी जालें अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. नमस्कार मिगेल नांव संध्या एम शेणाई फुडें हांव कामार आशिल्ली आतां हांव एक गृहिणी कुकींग म्हळ्यार म्हाका बारी इश्ट कुकींग आमगेले घरा चडय आमी आमगेले मालगड्यान कोण येयलेले रांदप इश्ट जाताची बट थोडे टायम आमी चिके चेंजीस दिवंक जाता ताजे खातीर कुकरी शो न्ही हांव मस्त पळयता हांव करता घराक थोडे टायम तांतूं चुकून एक नवी रेसिपी जाता म्हाका म्हळ्यार कोण येयलेले चिके एकड तेकड गेल्यार ती एक नवी रेसिपी जावन येता तें कुठलें बरोवन दवरचें तेणी पुरा करचें आसा आनी कसं म्हळ्यार मायेन सांगिल्लें म्हणटा एक घरां आशिल्ले जनांतले संतोष पावोवपाक जाल्यार एक लायक रुचये रांदप तांणी कसल सांगिल्ल्यार तें दिवचें पळयता हांव मस्त टायम हांव सक्सेस जाता थोडे एक दोन पाटी आमगेले एक नवी रेसिपी जावन येता तें बट म्हाका मस्त इश्ट इवन कोची रांदप हांव कोचीची हांगा एक 23 इयर्स जाला हांव हांगा न्हू कोची रांदपय करता मंगळूरचें रांदपय करता इवन नॉर्थ इंडियनय लायक आसा म्हाका तशी कुकींग म्हळ्यार एक बारी इश्ट आसा. थँक्यू. धन्यवाद. हांव कोमल प्रभू महाराजा फॅमिली रेस्टोरंटाचे पार्टनर एज वेल एज दी हेड शेफ. आज हांगा येवच्या कारण हें विश्व कोंकणी केंद्राक एक व्हड नमन आनी एक GSP आनी मँगलोरियन कुझिनाक स्ट्रॉंग जावन हांव राबलें कसलें म्हळ्यार आमगेले संस्कृती राबून वच्चा नज्ज म्हळेलें एक उद्देशारी क्विक रेसिपीज म्हूण एक सना बूक करून हांव JPL तूं चेडवांक रांदप करयलेलें आसा कसलें म्हळ्यार तांणी विसरूं नज कसं म्हळ्यार रांदप करतना कश्ट जाल ताका हें कोणा जाय झोमॅटोर सांगल्यार जालें नवें म्हूण येता आमी आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक एक शेफ जावन मिगेले एक कर्तव्य तें मुखार व्हरचें कितें तरी सो मस्त वर्क करता आसा महाराजान तूं सगळे मंगळूरान तूं एक GSB मसाला एक्चुली खंयचेय रेस्टोरंटान तूं कोरून दवरचें रांदयो आमी कोरून दवरनाची एक मसाल कोरून दवरचें तें हांव हाडयलेलें महाराजान तूं ताजे निमित्यान आले पियाव गशी आंबट हिंगा उदक प्रति एक त्याच एक मसाला जेवचें सो दॅट वॉज इनिशिएटेड बाय मी इन महाराजा और होल ऑफ हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर इन मँगलोर. मिगेले फुड्डान तूं केन्नाय आमी कितले जत की तितले अम्माले एक प्रीती
दवरलेलें आसा. दॅट इज वेर आय स्टँड इन महाराजा. आनी ಕೆಲವು ಐಟಮಸ್ आमी पुरा विसरलेची. दाळंबा अंकरी, दुद्या खतखतो, तुम्ही येवन महाराजा थाली जेवल्यारी त्या पुरे तांत मेळटा. 3 आयटम स्पेसिफीक खंयचेची जळके चिकन आसल्यारी वरलेले 4 आयटम आमगेले जी एस बी समाजान एक होड दिल्लेलो आसा. हांव मस्त जनाल बट इंटरव्यू केलेलो आसा. तांणी नमगयनाच आमी मिरसांग चिंचाम आनी सोय मात घालचे म्हूण. तांणी म्हणचे ना बा तांदूळ मस्त पुराय आसा म्हण. ना, खंयचे विंगड कुझीन हांव 4 विंगड कुझीन करता. बट आमगेल कोंकणी कुझीन इज समथींग वॉट वी ऑल हॅव टू स्टँड फॉर अँड सेंड इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू डू इन महाराजा. अँड आय एम सो awe to see all the people here and the audience, because there are so many people who want to take the culinary Konkani cuisine to the next level. And ma'am, I'm so proud you're making stories. It's very important. Our own stories make our children very inquisitive on how to go ahead. Nice. मस्त धन्यवाद. हांव पुरा जनालेगी एक विनंती करता. आमगे पुरा हांगा 9 पॅनलिस्ट बसल्यांची तांकां एक जोरदार एक चपाळ दिवन वी वील गेट स्टार्टेड. हे क्वेश्चन निमगेल तशी कोण रेडी आसा तुमी आन्सर कर येता. तुमकां आयचे टॉपीक कसो म्हूण गोत आसा. आय वूड लायक टू नो हें कसं आमी विसरल्यांची हाजे विशयी तुम्ही खंयचेची तुमकां ज्ञान आसल्यारी ते शेअर कराची. आमकां आतां कशी हें करचें म्हूण रेसिपी डिस्कस करच्या टायम ना. सो ताजी नांव आनी ते पक्कनी तुमकां गोत आसल्यार ते खंयचे प्रदेशाचे म्हूण गोत आसल्यारी ते मागीर तुमी सांगेता. द फ्लोर आय मीन यू कूड गेट स्टार्टेड नाव. तुमी थंय बशील कडेन आमी तुमकां मायक दिताची. बसूंक जाय जाल्यार बसून वय. Yes, please, if you're ready. You can take the mic. Please take the mic. गुळ्ळा भारत आज गुळ मात नाही आंबट घालेत, बिंबूल घालेत, कसने घालेत. बट सो सिंपल इट इज. गूळ बिंबूल आंबोली कसले शिजोवचे, ताका एक सान मसाल घालचे. सोय मिरसांग चिंचाम मस्त घालून चिंचाम त्यामुळे पुराय आमची विषय. ताका हरवी कोथंबीर घालून वाटूचे आनी हरव पियाव ताका घालचे. उन उकडी शिजो सुरेशितान जेवल्यारी नथिंग लायक दॅट. ह्याची गांवचे आज आमी रुरल एरियाज ऑफ इन एंड अराउंड मँगलोर और दक्षिण कन्नडा आमी भितर गेल्यारी कितले की विशय. आतां दाळंबा अंकरी म्हणचे कांय ना. दाळींब बस पळय भाजूचे ताजे साल इट्स व्हेरी गूड फॉर युअर स्टमक. दी डायजेशन अँड अदर पार्ट्स दॅट इज हॅपनिंग इनसायड यू. दाळंबा इतले स्ट्रॉंग विशय कसले ना. दाळींब तुपान भाजूचे, ताका मिरसांग कोथंबीर मेथी आनी चिंचाम घालचे आनी वाट्टूचे. ते सुकी जाल्यार चटणी, पातळ कोण लसूण पण्ण घाल्यार सार. तोंडां उद्दा येता आसा. दाळींब सुकयलेले हे ताजे साली सुकयलेली हे मेगेल्या आज्जा थंय हुबळी म्हाका पळयलेली उडगास आसा. येस मॅडम गीता. हांगा म्हणल्यार सर्व म्हगेल्या बाब भयणांक मोगाचो नमस्कार. तशेंच हांगा आमी कसो उलोवचें आसाचें म्हूण आयकूं आयिल्लें, मोगान आयकूं आयिल्लें. म्हगेल्या भयणांकय म्हगेलो नमस्कार. आयचे विशय चालती नातिले पाकशास्त्र, एक पाकविधान आनी पद्दती. हाका एक सरळ उत्तर दिवचें जाल्यार चालती ना तें कशें जाल्लें, कसा खातीर जालें, खंयचे एक आमी ताजे मुळावी सोदूं गेल्यार फूड कसं म्हळ्यार कूड कुटुंब आसतालेंचे. कूड कुटुंबांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार हर एक कूड कुटुंबांत एक मलगड आशिल्ली. तशेंच एक 30-40 लोक आशिल्लो. सकाळीं एकली रांदताली. ती सकाळीं कोण रांदता पळय तिका दनपारचें रांदप करूं ना. तशी सांजे एकली रांदताली. म्हळ्यार अशी बरे रितीन मोगान खंयचेय एक रांदप आमी मोगान जर केलें
ते तोंडाक मात्र रूच लागना ते आमगेले मनाक आनी आत्माक तृप्ती दिवचे खंयचेय आमी मना लेखूक कसं म्हळ्यार जेवण खाण कसल आसा आमगेले कोंकणीचे ते आमी खातना खाली जिब्बे रूच पळोवचें जायना. आत्ताचे भुरगीं कसं करता म्हळ्यार हो कारातवे ते कोण खावचें म्हणून कारात्याची इतली बरे रेसिपी आसा की फुडल्या काळांत आमगेले आवसांनी शिकयताल्यांचे कारात्या खाली तर लसण कांय ना लसूण पण घालचें ताजेन एक शेरा शीत जेवन तांणी गाद्दे काम करून वताल्यांचे इत्याक जायना. कारात्याचे नमुन्याचे किस्मूर करताची सकट रितीरी सर्व विधानाचे करूं जातालें. हें इत्याक सांगता म्हळ्यार आज काल कसं जालें म्हळ्यार कूड कुटुंब आशिल्लें एका 50-60 वर्सां फुडें सानाची कुटुंब जावच्या ल्हान कुटुंब जावच्या प्रारंभ जाले. एक आवय बापाय आनी 2 भुरगे एक भुरगे आनी कसं म्हळ्यार 60 वर्सां फुडें बायलो कामां वचच्या लागलींची म्हणटाना हें सकट तांकां फुडली कसं रांदप आसा तें करचें तांगेले समयाचे अभाव आसा. तांकां करूं मन आसा पुरो गोत्त आसा पुरो जाल्यार समयाच्या अभावा निमित्त तांणी करना आसा पुरो तें तांगेले मुखावेल तांगेले चेडवां तांकां शिकोवच्याक जाली ना. इता म्हळ्यार आमगेले कुलता कोदेल आसा पुरो आनी कितलीकी एका किरलायलेली कुळीत म्हणटाची आज काल ते कोणीय ते करूंक वचनाची. आनी कसं म्हळ्यार रुंबड म्हण कितलीकी लोक आयकून आसतना आशिल्ले आमगेले सानपणांर आमी रुंबड म्हण पळयला आनी ते खंयची कालाचेर आमकां ते प्रकृती दिता. प्रकृती मात अशी न्हय ती आमकां त्या कालाचेर कसं दिता तें आमी खावूं खंडीत शकताचे. इता म्हळ्यार तांतूं एक आरोग्य आसा. आमगेले मालगड सांगता आशिल्ल्यांची ते रुंबड खावका ते कुलता घालून ताजी कोद्देल करप तशींची आनी कसं म्हळ्यार नमुन्याचे गोंयट म्हूण एक येताले. आज काल जाणां ते गोंयट म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना म्हळ्यार ताजे सकळी हें विधान पाकविधान खंयचीय एक नश्वर्श एक मुल्यांत वचून एक 20% मात भरलात म्हळ्यार आमचे सले 70 वयली प्रायेज कोण आसा तांकां तें खबर आसा. तांणी ते आजून रांदताची ते कितें खावूं शकतात आनी खाताची म्हणून आमचे मुखावेल पिळगे ताजे एक कितें स्वाद आसा ताजी गोड आसा ते कसलेय तांकां गोतना. म्हणून तांगेले आंगांत इतलें आसा की कोंकणीचे कसं ते रांदपाची ती गोड आसा पळय खंडी जावन आसा म्हळ्यार ते जिन्स तशें आसा. तांगेले बापायन खाला तांगेल्या आजोबान खाला म्हणटाना तांगेल्या आंगांत खंडीत आसा बट आमी तांकां दाखयल ना म्हळ्यार हें सकट एक कमी जाता आयलें. आनी कसं म्हळ्यार परिकर बदल जाले वसरींतू इता म्हळ्यार फूड आमी पुरो राखडा रांदप करून ताजी एक ती गोड विंगड आशिल्ली ते पळ्याचे एक परमळ विंगड आशिल्लो ते लोखंडाक आयलीन ते विंगड आशिल्ले म्हणटाना आमी कसं चिंतूक आत्तां कसं म्हळ्यार ताजे उपरांत गॅस आयले खंडीत समय बदल जातना परिकर बदल खंडीत जाता जनाला मनस्थिती बदल जाता ताजी सांगता कोंकणीची रुची बदल जायनी कमी जाली म्हळ्यार करप ना कित्याक तांणी रांदचें अशें दिसना म्हणटना आमी हें सकट आमगेले मुखावेले पिळगे आमी शिकोवचें पडटा. मध्यवयाचे कोण आसा तांकां हें आमी प्रथम जावन शिकचें पडटा. आनी कसं म्हळ्यार पद्दतीची एक सेंटेन्स सांगून हांव राबयतां. पद्दती म्हळ्यार कसं जालें फूड कशें आशिल्लें 100 वर्सां फूड आमगेले पद्दत कशी आशिल्ली सगळे घरांतून लोक सकाळीं उठान न्हावन देवळां वचून ताजे उपरांत तांणी घेवप तेतूनय भट्ट घरांनी कोण आसा तांणी पोळी म्हूण कितें म्हणटाची ते आमी जेवणाचेर मात्र खावप सकाळीं खावप ना अशी सगळे एक पद्दत आशिल्ली. आतां तशी उठयले कुडले बेड टी जाय भुरग्यांक अशी पद्दती सगळे ताजी सांगता बदलता. रूच खंडीत कोंकणीची रूच आमगेली जिब्बेर आसा ती आमी हाडोवची प्रयत्न आनी मुखावेल दीस आमी खंडीत करूंक जाय म्हणून हांव बूक संप्रदायीक बरोवन मुखावेल पिळगेक दिलेलो आसा. ಧನ್ಯವಾದ. हे गोल मेजाचे उद्देशू तांची जाल्यार पयले काळांतू
तांणी तांकां गंवा हापण म्हणून करून दित आशिल्ले. गंव तिंबोवन वांटून तो कडी गाळणू ताका सोल उरता, गाळून तेजे गंवाचें दूद येता तें आणा ताजे नंतर शिजोवन तातूंत गोड घालून परंबळाक थोडें येळा पिट्ट घालून तें गुळ्ळेकन हापळ करचें. तें चिवच्याक बरें जाता. चेरडाक हाता धरचें जाता ते सायजाचें हापळ करता आशिल्ले आनी ते चेरड बरें करून खाता आशिल्ले. आतां कसकी एक नाका आशिल्ली उठू ताका कंट्रोल करचें जायना अशी ती चाबत उरता. त्यामुळे ती आतां एक पद्दत बंद जाल्या अशी दिसता म्हाका. मॅडम जयश्री, तुमगेले पुस्तकांतू ही एक काणी तुमी घालीत की म्हणू कॉर्पोरेट वर्ल्डांत आजकाल ट्रेनिंग बाय स्टोरी टेलिंग म्हूण आसा. तशी तुमी तुमगेले सांगतना म्हाका तें उडगास आयलो. आमी फुडें सान आसतना जवा फूड जनान कसं करचें आशिल्लें, सांजेचे एक रुका मुळां बसून तांकां गोत्त आशिल्ले विशय काणयो वांटून घेवचे आशिल्ले. सो स्टोरी टेलिंग हॅज कम बॅक. ह्या एक मॅडमान सांगिल्लें तुमी डेफिनेटली ॲड करूं येता. येस, मायक थंय आसा तुमगेले. आमगे ते येवन सांगचे विद्या एक हें कर गो. पेंडार येता तशिल्लो पेंडाराची उपकरी म्हळ्यार जीव ताका. पेंडार खंय अडवचे तेन्ना मेळटा तशिल्लें. खंय मंगळुरा येवन कास्टीट मार्केटां मेळ्ळ्यार तो पेंडारो चुन्न्या उदका घालून ताजे ते हें काडटरी मागीर उपकर पण आमगे ते चडते गोड घालचे. तर मिरसांग दीक काडचो. वय फस्ट ताजे दीक काडका चुन्न्या उदका घालून मागीर गोड तरणी मिरसांग सासम सुक मिरसांग आनी तरणी मिरसांग घालची. ताका चडते गोड घालून पेंडार घालून उपकर केल्यार दाळीतय आनी नोंदचे हाक लागील खंयचे ना. हांव पुराय मुगेले रेसिपी शिकिल बंटवाळांत. अ रुरल एरिया बट अ क्लास विच वॉज वेरी इनफॉर्मल फॉर पास्ट 15 years ऑफ माय फस्ट 15 years ऑफ मॅरेज. ताजे नंतर आत्तां 15 years हांव महाराजा फॅमिली रेस्टॉरंटाक काम कोरका देखून हांव मंगळूर आयल्या. एक रुरल एरिया वचून मनीस शिकतना कशें एक फायन ट्यून जाता म्हणलें हांव एक निदर्शन. थँक्यू मॅडम. मॅडम आतां उलयताची. पयलीं म्हणजे ताका आतां कोकम बटर म्हणटात, आमी तेन्ना भिंडेल म्हणटालीं आनी ताजे अशे ल्हान ल्हान गुळे आसताले. आनी ते आमकां आतां थंडी जाता कफ जाता तेन्ना अशें तळिल्लें ऑयली फूड दिनाशिल्ली. तेन्ना जर डोसा पळय कितें भुरग्यांक बी दिवपाक, भुरग्यांक म्हण जाणट्यांक म्हण अस्थमा पेशंटांक तव्याक तो हें सारयताली भिंडेलाचें तेल आनी ताजेर करून दिताली. म्हणजे ते सामकें बरें पडटालें की ताका थंडी परती आनी चड जायनाच आशिल्ली. आनी दुसरें आतां मिलेट्स. आतां आमी इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स मनयतात ह्या वर्सा आनी गोंयान आतां चडशे नाचणे म्हणल्यार फिंगर मिलेट ही सगळीं जाणां खातात. पूण आनीकय अशी कितलीशीं मिलेट्स आमच्या डायटान आशिल्लीं. वरी ताका प्रोसो मिलेट म्हणटात, कोदो आनी सावें ही गोंयान एक 40 years पयलीं म्हळ्यार हांव सामकें ल्हान आसतना आमी खूब खाल्यांत. आतां ताजीं नांवां सुद्दां खबर ना कोणाक. पूण आतां एक बरें जालां, हे इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स जाल्ल्यान लोकां कडेन अवेरनेस जाला परते आनी लोक आतां परती करूंक लागल्यात. तर म्हाका ल्हानपणान म्हजो घोव म्हणटालो ताच्या आवय सावें म्हणून मेळटालें आनी साव्याचे लाडू करताले. तर लाडू कशे फक्त सोय आनी गोड आनी हे साव्याचें पीठ घालून. पूण म्हाका इतलीं वर्सां हांव लास्ट 25 years हे गोंयान सोदता म्हाका खंयच मेळना. पूण हालींच एक म्हयन्या पयलीं एक मिलेट्स ते महाराष्ट्राची कम्युनिटी कोण तरी ते करतात, ते कळसुबाई मिलेट्स म्हणून आनी ते विकतात. ताजेर तांणी सावा म्हूण नांव मेळ्ळें. ते सावा म्हणटकीर नॅचरली मराठीन सावा म्हणटा म्हणटा कोंकणी ते सावेच आसतलें म्हणून हांवें तें मागयलें आनी ताचे लाडू केले. म्हजी माय करताली तशें, म्हजी सासूमाय करताली तशी. आनी ताका तेणें कितें सांगलें तेन्ना मागीर हांवें म्हज्या नंडेक विचारलें की म्हाका खबर ना न्ही कशें करप तें. ताका मातसो असो रव असो वास येता. ते तेणी सांगलें ते पळय भाजतात सावें, तातूंत हळदीचें पान आमचें टर्मरीक लीफ घालपाक जाय आनी तें घालून भाजप आनी मागीर तें वांटप
म्हणजे ग्रायंड करपाचें आनी ती पावडर आनी कांयच ना, फक्त भुरग्यांक ग्रोईंग भुरग्यांक तर सामकें बरें तें. फक्त ताका सोय आनी गोड घालून अशे ल्हान ल्हान लाडू करून दिवपाचे. फास्ट कर. आनी जॅकफ्रूट आमचे आसता ताजी सिड्स ती आमकां उकडून दिताली. ती इतले बरे खरें भुरग्यां खातीर, पूण आतां ते अशे लोकांक ती खावप बी म्हळ्यार लस कशी दिसता ते आनी खावप. पूण आतां कितें जालां ते एमेझॉनाचेर सुद्दां मेळटात, सुपर फूड म्हणटा. जॅकफ्रूट सीड पावडर आनी तो परतो दिवपा लागला. पूण आमी पळय कशी खातालीं ती पद्दत आमी विसरल्यात. म्हूण ते आतां आमी परते सगळे खावपा सुरू करूं जाय. आनी ती कशी आमी दवरतालीं, ताका माती लायतालीं पावसान आनी ते मातयेन घालून त्यो सीड्स वण्टीक लावन दवरतालीं म्हणटून त्यो वर्सभर उरताल्यो. ती पद्दत ना जाल्या. मागीर आमचे ट्युबर्स कंदमूळ म्हणटा पळय ते बी आतां चडशे लोकांक खावप कशें तें कळना. कारण कितें जाता ते इचिंग सेन्सेशन जाता पळय रोखडें हें जालें की. मागीर थँक्यू मॅडम. त्या कसाने आमकां नव नाही ॲक्च्युली. Maybe it was not a part of our daily diet, but the fact that it has been recognized and is called a superfood, ह्या तांकां आमगेल मालगडाक ताजें नॉलेज तेन्ना आशिल्लें. सावय. सेवेंटीज तेन्ना आमगेल घरकड कशी म्हळ्यार पुरा सांप्रदायिक रांदप. गरम मसाला म्हळ्यार विशय ना. मागीर हें सॉस चॉकलेट ते पळय यूज करचे विशय ना. आत्तां कसं म्हळ्यार विद्यान सांगिल्लें म्हणजे मॉडर्नायझेशना ग्लोबलायझेशन जाता तरी आनीक हांव ताका ॲड करता फूड फॅशन म्हणटाची. कित्याक म्हळ्यार यंगस्टर्सांक फूड फॅशन इम्पॉर्टंट. फूड कशी दिसता म्हणालें ताची स्वाद इम्पॉर्टंट न्ही, ताची रूच इम्पॉर्टंट. तिक्षे जाल्यार जालें. सब जनाक एकदम तीख केल्यार खुशी, सब जनाक एकदम गोड केल्यार खुशी. तशी जावन आमगेलें हें सांप्रदायीक रांदपाचें नाश जाला म्हूण सांगना हांव. कित्याक म्हळ्यार कितलींय जनां आमचे सगळे हातपाय धाडा न्हू आजीकय सांप्रदायीक रांदप जेन्ना दाखोवचे प्रयत्न करताची. कोमल प्रभून सांगलें तिगेल्या हॉटलांत तूं तांणी सांप्रदायीक रांदप दिता आसाची. जळके रांदे दवो चिकना रांदे दवो ताजे वटेन 4 भाग आमगेलो आसता म्हणून सांगून हांवें खावन पळयलां. बदल रुची जाता ते चांग विशय. आतां हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आमकां सान आसतना पोट्टा बूक म्हळ्यार आतां पावसाळीन तूं चड जावन जोर दरान दर पावस मारतना घरा भितर कसं अम्मान केल्यार रुची, कसं केल्यार पुरमळ. सादारण गेटाला ताकून भितर येतनाच आमकां रांदपा ताकून हें येता ते दुरा पुरमळे येता ताजे वटेन हें येता. येता म्हळ्यार शेगडे रांदप आमकां रगडा रांदप नाशिल्लें शेगडेचें. कसो जाल्यार तें स्लो हाजेर कूक करचें रांदप. तशी आमकां तेन्ना कूस चोवचें ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜು तांबळी असल पुरो. आनी पावसाळी कतरेची प्रिजर्व करून दवरलें ಸ್ವಲ್ಪ आसता तें पुरो. आतां सगळे आंबोली नोंदचें आज काल मस्त पळोवचें मेळना. कमर्शियली पळयल्यार आमकां मात्र मेळटा. पियावो गोजू म्हणून करताली. मेलान मिरसांगे गोजू म्हणून जावप आशिल्लें. पियावो घालना अशी हिंग घालून करचें. बरें मिरसांग तेल आनी हें घालून चिंचाम आनी हिंग घालून कसो रुची म्हणना बरें ताजे वाट आमी इतली पॅच जेवतालींची. तसो नमुने हें. मागीर पेडणारे उपकारा विशयी सांगलें कोमलान तें हांव सांगता म्हणून आशिल्लो. येता म्हळ्यार काल हांव ताजे विशीं हें करता आशिल्लो एकल्या लागीं संवाद. ताका इंग्लिशार कसो म्हणटाची म्हणून लोकल भाशेर ताका अडका बाऱ्या म्हणून आपयताची. तशें हांव खंयची अडका म्हणून गांवची सोत्त कोण आसा पळय ताका लागून गेलें ताका कसो करताचें नांव सांगताचें म्हणून. तशी पेंडारा उपकारी. मागीर मस्त पुरो विशय आसा लोसणे चटणी करताली जेन्ना आसाची जर केन्ना म्हळ्यार पंदपोळ केला मात्र इथं म्हळ्यार ते खंयचे हॉटलाच्यान तांकां सांगता तें चांग म्हणून घरकडेतलें चांग म्हणून सांगून हें करचें ना. आनी कितलींय जाणांनी चेडूंक कसलें खायनाचें म्हळें फुडलें ताका चॉकलेट घालचें तांकां करप्ट करून दवर तांकां जिपे रुची काडून उठोवचें. हांव 5 वर्स मैसूर आनी बेंगलोर आशिल्लो. थंयचें रांदप जेवन म्हाका अम्माल हें दाळिताय चेपी जाता आशिल्लें. अम्माल कसलें गशी चेपी जाता आशिल्ली. मागीर हगूर हगूर तें होपा समजलें म्हगेली जीब. इथं म्हळ्यार तें नकदल घालून तांणी आमकां जिपेची हें काडून उडयता आशिल्लींची. तशीच ह्या सॉसस डिफरंट टायप सॉसस घालून ताजी हें गेलां म्हणचें हांवें. तशी आमगेलें स्वरूप आशिल्लें विरूप जावंक गेलां हाजी आमगेलें रांदप तें आमी इम्प्रूव करता. तिची प्रयत्न
या आतां हांव सांगूंक आशिता म्हज्यात मम्मीच्या घरच्या हितलांत आसले थोड्या रुखात हांव मेळिल्ल्या वस्तूत हांव न्हू म्हजी आजी कितें करतली हांव चिंता इट्स डेफिनेटली लॉस्ट एंड फॉरगॉटन. तुमी आयकलां गी खबर ना शिंटा म्हूण कितें मेळटात खबर आसा गी शिंटा. इट्स एक रावंड आसा बॉला बरी तरणे आसतना ताच्या भितर स्लायमी आसा. यू कॅनॉट ईट इट बट इट पिकता तें पिकतना इल्लें येलोइश जाता इल्लें गोड जाता बट खाताना आमकां परतून स्लायमी जाता तोंडांत. ओके तें मिठा उदकान घालून दवरताली म्हजी आजी आंब्या सांगाता पालपणसा सांगाता. उपरांत आंब्याची चटणी नॉर्मल म्हाका ताचें दुसरें नांव हांवें ट्राय केलें खबर ना म्हाका. रावंड आसा ओके ब्लॅक जायना बॉटल ग्रीन जाता ऑलिव्जा बरी जाता. शिरंटाज आर कॉल्ड लोकल ऑलिव्स. ओके आमी ताका लोकल ऑलिव्स म्हणटाची ताजे कलर ग्रीन कलर आसताची आनी ते मिठा उदकाक घाल नंतर ते ऑलिव्जा म्हणकेच दिसताची. टेस्ट इज ऑलमोस्ट सेम आसताची. आंबट ना तें ऑलिव्स इल्ले कडू आसतात हें आंबट ना. इट इज नॉट दॅट टेस्टी एज सच बट तें आसा. आनी ते चटणेन घालता आमी मँगो कट करून घालता पळय तशी चटणी ताची म्हजी आजी करताली आनी तें हांवें म्हज्या विडियोंत यूज करून दवरलां. सो कोणायकी मुखार पळोवंक जाय जाल्यार ती चटणी कशी करयत. पूण शिंटांक खंय मेळटात म्हणलें क्वेश्चन तसो रूख म्हज्या मामीच्या घरा अजून आसा आनी जातात थोडीं गुत्त आसली येवन हांवें वेच्या पयलें काडून व्हरतात म्हाका मेळनात. ओके आनी एक सांगूंक आशिता म्हळ्यार एक कसाय आमच्यात हितलान थोडीं पानां जातालीं कोजामेची पानां म्हणटालीं आमी ताका आनी रंग आसताले सो रूख. हांव चिंतां तो नोनी आसा पळय कितें आतां नोनी म्हणटात ताचो रूख ताची साल आनी कोजामेची पानां बिंडाची कात आनी जिरें घालून आमकां एक कसाय करताली म्हजी आजी. आनी हो कसाय गोवांत कशें कितेंय जाल्यार फेनी पियेतात. डॉक्टरा कडेन वेच्या पयलें फेनीन गूण जाता गे पळयतात. तशें आमगेरी एंत एक्सपेरिमेंट जाताले राती न्हीद पडना इल्लें पॉट अपसेट आसा इल्लें वोंकल्या म्हूण जाल्यार आमकां सांगूंक बीन दिसतालें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मायचो कसाय रेडी जातालो आनी डॉक्टराक घालचे पयशे उरतले आमकां तो एक ग्लास कसाय पियेल्यार रावतलें सडावत. आनी म्हजी मम्मी आसा आतां ती 85 इयर्स तिकाय वखदां काणयोचें इल्लें पाटी ट्राय टू एवॉयड टेकींग मेडिसिन्स. आतां ती तो कसाय करता. लास्ट मंथ म्हाकाय पिया म्हूण जालें हांवें सांगलें मम्मी म्हाका इल्ली पानां आनी थंय साल धाड आनी हांव कसाय करून पियेली. तातूंत वस्तू हांव चिंता हर्बल वॅल्यूज मेडिसिनल वॅल्यू आसा आनी ते हेल्प जाता. हांव चिंतिना हो कसाय कोणायकी आतां कळीत आसा देखून हांव हें शॅर करूंक आतां चिंतलें तुमच्या सांगात. थँक यू वेरी वॅल्युबल इन्फॉर्मेशन. तुमकां पुरा उडगा ज्यांक डेफिनेटली एक हर्बल जे देवर मेडिसन मॅन अँड मेडिसन विमेन ह्यो कशाय म्हणलेले आमी आत्तां आयकना आशा पुरो बट आमी सान आसतना आमगेले आज्जेल घर आज्याल घर हें आमी आयकून आसताले. आमगेले सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स मॉडर्न डेज चेडवाक भूक लागल्यार मम्मी कसं करतली स्वीट पोटेटो कणगी ती कणगी बणा उज्यांत रोस्ट करून ते आमकां मॅश करून खंय म्हणी घरकडे असले मासलेची कडी जायकाची कडी या कसय कडी असल्यार ताचे वयर वतून आमी खातासली आनी ते कितले एक फिलींग ते म्हळ्यार इट इज अ न्यूट्रिशियस फूड कितें म्हळ्यार आतांची चेडवां सडता वो फ्रायड फूड सारताची ते जावं पूण हे कितले टेस्टी आनी तुगेले प्रिवियस डेचे उरले नुस्तें पुरा ते खबर जाता आशिल्लें ते एक आनी आनेक म्हळ्यार पणसाचे बिकण दॅट सीड जॅकफ्रूट सीड आतांची चेडवांनी कसं खावचे नट्स कॅश्यू नट्स रोस्टेड नट्स आमगेले टायमार ते आशिल्ले ना आमी ते अम्मा ते बणा उज्यान रोस्ट करून आमकां दिता आशिल्ले आनी आमी इतले चंद करून ते खाता आशिल्ले
आणि ते अनेक ते कोळा आंबो मँगो ते आमी सॉल्ट वॉटरांत घालून ते काडून कांय गरकड कांय निसते नाचिसले ते कोळा आंबो काडून ते मॅश करून ताचे तांकां ग्रीन चिली घालून ताजी एक चटणी करून आमी दिता आशिल्ले. तशी आतांच्या चेडवांक आमी हे सब इंट्रोड्यूस करून दिवंक तांकां कितें म्हळ्यार मिगेल दू आसा तीक फास्ट भायले रेस्टॉरंट फूड म्हळ्यार बारीच लायक पूण ती हुशार ना तसले वेळार निमगोचे कसले अम्मा हें नाक कसले होम फूड दी सिंपल फूड दी अम्मा म्हणचे त्या टायमार आमी हे करून दिवका चेडवाक एक पोटेटो तुमगेल घर का हिंगळो ना जाल्यार इवण्णी आमी आतां बार्बक्यू करनाचवे चाट्टेंत कोल घरात एक स्मॉलांत कोल घालाची आनी ते कोल बर्न जाता दिसले ताचेर एक 2 कणगी घालून बरे रोस्ट करून ते मॅश कराची आनी ताजे सांगता ग्रीन चिली ऑनियन कोरिएंडर लिव्स घालून एक सॅलड म्हणके करून दिवका तशें तुमगेल क्रिएटिविटी यूज करून ये तुमगेले ओल्ड स्वीट पोटेटो ये बिकांड्यो ह्यो सब आयटम्स आमी यूज करका. मॅडम केळी पानं 2-3 केळी पानांतू भेंडो आनी तेंडले हे पुरा घालून इंगाळ्यार घालून मागीर ताजी गोज्जू करचे शिल्कय सो उडगा सायल म्हाका मॅम मायक ती भायर उडयतात ती रान्नीन भाजताली आनी ताजी किसमूर करताली. आनी दुसरे पयली बेबी जॅकफ्रूट आसता सामको ल्हान आसता तो उकडप मॅश करप आनी ताजी सुशेल म्हणून करताली जॅकफ्रूट सुशेल. येस वी विल पास इट लेटर. थँक्यू मॅडम तुम्ही पुरा विज्युअल्स घेवन आयिल्ले. ओके हांगा चाक आमकां गोत्त आसा विदावट प्रॉन्स म्हाका गोत्त आशिल्ले प्रकार ह्या प्रदेशांतू. कॅन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर वूड यू लायक टू? येस कोच्चीन तुया आमी अशी चेडू उडयना म्हणलेल्याक आंब्या पारीची शिंपी म्हण करचें आशिल्लें तें एक्चुअली एक स्नॅक. आंब्या पारी ते रेडी करचें विधान चड आसा ते उदकांत घालून दवरका 4-5 दीस एके दिवस ते न उदका घालून परत उडोवका आनी ते वांटून तांदळा पीठ भाजून ताका हें जिरें मिरयां कोण मिरसांगे पिट्टी मीठ पुरा घालून कालोवन चपाती पिटसी कालोवका आमगेले चकले पिटसी आनी ते एक शिंपे शेप दिवचे आशिल्ले. शिंपी म्हळ्यार शेल्ल ते शेप दिवन तळचे ते करू जावन तिली चकले अंतू घालून चकले शेप दिवन तळता आशिल्ली. मागीर भुत्ता ससम म्हूण करता आशिल्ली. भूत म्हळ्यार पणसा भूत आसा पळय आमगेलो तो घोरो पॅक करून आसता ते भुत्ताचे ससम करता आशिल्ली. तें आमी उडोवचें नाशिल्लें. तें अशी मीठ लावन दवरून तें पिळून काडका ना तें कोड जाता ते पिळून काडून आमी ससम करचें विधान. सोयी मिरसांग आनीक कडतेर जातेर ससम घालून वांटून ताका ससम जिरें आनीक करबापती घालून फण्ण घालता आशिल्लीं. भारी रुची जाता आनी ते आमगेले फुडेंचे फातरां आयदनां केल्यार आनीकय रुची. फुडें न्ही आमी ते आजे काशे आयदनां तांब्या आयदनां फातरां आयदनां आशिल्लीं म्हगेले आजेल घर कडेन आनीक लोखंडा आयदनां माती आयदन तेंची यूज करचें आशिल्लें. तांतूनी पुरो हे रांदय केल्यार सांगू ना तितले रुची जाता. तुम्ही इंगाळ्याचे म्हणटा उडगा सायलो मेगेल अन्नाक नेंद्र बाळ तशी खावन उडगा अभ्यास आशिल्लो म्हणून मेगेल अम्माल एक नॉन पुरा साल वाडतर मागीर यू कांट यूज इट सो ताण म्हणलें ह्या मेगेल पॅन नेंद्र बाळकाळें हंतू करचें म्हूण. सो आमी कसं खायताची जेवताची त्या मेमरी आमकां व्हरता अँड दोज आर द मेमरीज
that take us back to a bygone era and gentler times. The times when food was cooked with patience, was cooked with a lot of time and love. खरें म्हण आतां तुमी केळ्या खबर सांगले नंतर एक उडगास आयलो. पील कर जायना पळय आनी ते चग्रू पार्ट उरता पळय ते चग्रू पार्टाचे आमी उपकारी करताचे ते अगदी बरे के जिवाक. मागेले एक नॉन कोंकणी फ्रेंड आशिल्ले ते म्हणाले तुमी केळ्या सालाचे उपकारी बी करताची आमकां बरी केळ्या साल जारून पडच्या मात्र गूत आसा म्हणून. खरें तर ते चग्रू पार्ट आसा अगदी जिवा बरो आनी उपकारी बी रुची जाता. नाणे रान्नींतू तिणें बिकण बाजू न्हू म्हूण म्हणलें तशींच नाणे रान्नींतू गूळ तेल लावन घाल न्हू गुळाची भज्जी इतली बरें जाता की रूच नातील तोंडाकय रूच येता. आनी काराते आज काल तेवय दिसना ते काराते नाणे रान्नीन ते भाज्जू न्हू लसूण घालून चटणी जर केल्ले कितलेशे आमी जेवूं शकता. आनी कसं म्हणल्यार मरवळा पानां मस्त लोकांक आज काल मरवळा पानां कोण ते दाट पानां कोण खाता म्हणून जाल्यार प्राक मरवळा पानांत एक चेट्टी फोडी चेट्टी खायले फोडी म्हणटा आशिल्ली आज ते कोणेय ते करनात म्हळ्यार ताका इतली पेशन्स जावपा की ते पळे कायलीन तुजी करची ते उडीद भाजून घालून ताजे मसालो कोर न्हू ते पातळशे शिंदून एक एक गाण ते कोरून काडके जाल्यार अर्द घंटो लागता. तशेंच ते प्राक आमगेले माश्या पुरो बापा माश्या पुरो त्या काळा दाखून चोल येयले एक विधान ते चेटी खायले फोडी म्हणटाची. तशींच एक जीर मिऱ्या कडी कसले पोट समना म्हणले कडले सुरवे म्हणचे कसं म्हणले एक जीर मिरे तुपान भाजयाची एक कडी कोण दियाची एक तोंडार रूच येता एक आवळे मिठा घालेले तो आवाळ आसा ताजी कडी करचे असल पुराय फुडले एक एकच आतां आंकड्या तांबोळी वय तसल पुराय आतां मातशी वता आसा त्यामुळे ना म्हूण न्ही ಸ್ವಲ್ಪ विधान येता दुसरी रितीर येता तितलेच एक फरक ಸ್ವಲ್ಪ आमी कसं लेखू का म्हळ्यार तिणें सांगलें म्हणजे आईच्या आमगेल्या भुरग्यांक एक पण एक सान दृश्टांत सांगता 1 मिनिटाचे ते एक 6 वर्स फुडें ते मॅगी कंपनीच्यान बंद केलें. हांव एक दुकानार वतना एक 4 वर्साचे एक चेडू मॅगी ना म्हणले कुडले नेल्यार पूण हातपाय दडान रोडू प्रारंभ केले. तेन्ना ते अंगडीच्यान कसं म्हणलें माये तुका हे कश्ट आशिल्ले 2 वर्स फुडें तिका पोळ आनी इडली खावचें शिकयल्या रे आज हे नेल्यार पूण रोडू आशिल्ले तिणें म्हणून हांव मम्मा तूं सांगील खरेंच म्हणून हांव बूक बरयला माये तूं बूक घे म्हणलें आनी हांव शेता घरा आयलें. Very good, perfect condition for marketing your book. Yes, yes. We'll pass the mic there, but you can. अंदू कड सामीक सुकोवन ताका पडना घालून ताजमहालान ते घेताले आमी ते आतां ते हॉटलान ते पळोवचें मेळना म्हाका घरा कडेन आमी करचें उणें तें एक खाण सांजे आमी स्कुला ताकून आयले कडल्यान खावचें आशिल्लें. मागीर आवळे कडी म्हणलें गीत मायना तशें आवळे सार करताचे आमी तें मस्त जनाक आश्चर्य जालां आवळे सार म्हूण एक आसुया म्हणून सांगून अर्थ हांव करून तें डिस्प्ले करतना जनाक हें जालां. आनी पणस म्हळ्यार दूर आतां जनरेशनाक ताजी स्मेल ताजी स्टिकीनेस म्हणून जावन दूर जावन ताजी तशी पणसाची कसा पुरा खाद्य आसा ताजी पुरा मॉडर्न नमुन्यार हाडला. मॉडर्न नमुन्यार म्हळ्यार तेच इन्ग्रेडियंट्स थोडे वेरी करून पणसाची मफीन पणसा मुळिका बदलाक मुळीक मफीन म्हणून केला हांवें. मागीर आप्पो गोड आप्पो करता आमी ताजे बदलाक नेयपा केक म्हणून केल्लें. मागीर सपात म्हणून आमी करता सपात म्हळ्यार ते प्रसादा खातीर करचे जाल्यार ताजे केक म्हणून केल्लें हांवें. हें पुरो हांव विश्व कोंकणी केंद्राक फुडें दिल्लो. हांव कालांत हांगा क्लास आसतना तुमगेलें हें जाता सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम जाता आमगेले स्टुडंट्स हांव कालांत तशें हांव जालें तितले प्रयत्न करता. आतां मराळो पान म्हणाली मागीर ताजी कबाब केला हांवें सीख कबाब अशी पुरो हांव मॉडर्न नाका ओल्ड ब्लेंड करून प्रेजेंटेशन मॉडर्न न्ही त्यामुळे हांव सांगलो फूड फॅशन आतां जनरेशनाक इम्पॉर्टंट म्हणून. सो आमी अशी प्रयत्न केले म्हणून जरी थोडेपणी आमी यंगर जनरेशनाक एपी स्कोर येता थोडे प्रयत्न करून खावं येता तांकां. तुम्ही फूड फॅशन म्हणलेलं मस्त करेक्ट तें हिमालयन फूड फेस्टिवल म्हणून जाल्लेलें
ಬಹುಶಃ ಕೋವಿಡ್ ಆ ಚಿಕ್ಕೆ ಪೂಡಿಕಿ ಮೊಣೋ ಕಿ ಕೋವಿಡ್ ಜಾತರ್ ಮೊಣೋ ಎವ್ರಿ ಶೆಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ इशू तांगेले कंप्लेंट आशिल्ली ह्यांची की आजकाल जनाक इट हॅज टू लूक गुड द फूड हॅज टू लूक गुड तांतू कसं न्यूट्रिशन आसा कसं गुडनेस आसा कसं वॅल्यू आसा इरेलेवंट म्हूण सो ताजे ऑब्जेक्टीव फूड फेस्टिवलाचे नागालँड आनी थंयची पुरा एरियाचे ओल्ड तांगेले कसं नमुन्याचे पदार्थ आशिल्ले ते डिस्प्ले करून आत्ता जनरेशना दाखोवचें आशिल्लें कॅन वी स्टार्ट द नेक्स्ट मॅम वन मिनिट येस आज आमगेल बायलमंच चड आसाची पूण बाळांतिराक विडशी म्हूण करता आशिल्लेची न्हय मॅ तशी मालगड्यांनी पेरांक साली आनी दडमोगरे साली तुंब्याच पाळ हें पुरे ओटू शिजोवन वोव आनी मीरे जो अकॉर्डिंग टू युअर बॉडी स्ट्रक्चर ते भाजून तुपान वाट्टून ताका हें ओटंबे साल घालून शिजोवन लसूण पण्ण घाल्यारी कीप इट इन युअर मायंड पाटी दुखी अंगा दुखी लेडीज हू हॅव क्रॉस्ड 35 or maybe children aaj rat race and we have all forgotten but this is the best soup you can serve at home. Yeah, recipe has to be put on paper and circulated. Thank you very much. Madam, next please. Yes. हांव फस्ट जावन आमगेल्या मालगड्यांक धन्यवाद सांगता तांकां हॅट्स ऑफ करता कसले म्हळ्यार मस्त तांणी आमकां ट्रेडिशनल रेसिपीज आमगेले ट्रेडिशन कल्चर आमगेल्या समाजात तांणी दिलेले आसा तांकां आमी फस्ट हॅट्स ऑफ करता ते आमी आतां कंटिन्युएशन कोरका म्हूण जाल्यार तांणी सांगल्या वरी रजनीकांत मामान सांगलें आमी तांकां वेरिएशन्स केले तर जाल्यार चेडूंक घाताचे आतां हांवें एक होम शेफ हांव प्रेजेंटेशनाक हांव हें दिना जस्ट म्हगेले कस्टमर्सांक कळका म्हळ्यार जस्ट एक फोटो काडचे हांव पेटोवचें बट तांणी टेस्ट करून ते फीडबॅक सांगता आमकां भारी संतोश जाता हांव कल्चर आमगेले ट्रेडिशनल रेसिपी आसा चेड ऑर्डर घेवचे आतां आमी पत्रड म्हणून करताची पत्रडान कितले वेरिएशन्स आसा भाजील पत्रड सिजेल पत्रड पण्णा पत्रड अशी पण्ण नातिले कायली तूं कुडक हे घाल तेल घाल ಸ್ವಲ್ಪ तेल चड वच्चा परत हेल्थ वायज ಸ್ವಲ್ಪ नारलेले तेल घालचे सासम मेथी हिंग जाय जाल्यार हिंग घाल आनी सಣ್ಣ सಣ್ಣ पत्रडाचे घालून ಸ್ವಲ್ಪ जस्ट उदक स्प्रिंकल करचे इतले क्रिस्पी जावन येता चेडूंक ते भारी खूश जाता पळयतनाच आमकां जाय म्हणटाच सो तशें हांव मस्त ऑर्डर घेता जेन्ना म्हणलां आमकां तूं आतां चेडूंक असर सकट फूड जावका आमकां तशेंच कोवन दिवका ಸ್ವಲ್ಪ कमी आतां तांणी सांगल्या वरी पणसू म्हळ्यार आमकां जाल्यार सिंधूच्या यो ताजें मेण हें कोणा जाय बा म्हूण दिसता बट ते कोर्ण तांचो वेरिएशन्स करून हांवें मस्त तांणी सांगल्यार हांवें मस्त सेम वेरिएशन्स हांवें केला हांवें होम शेफ देखून वेरिएशन्स निमगी ताजें सो तशी आमगेर मस्त ट्रेडिशनल रेसिपीन तुजी आमी ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं नांव तेच सांगू का नांव चेंज करूं नज नांव चेंज केल्यार आमगेलें तें कळना कोणाक आतां पत्रड कोणा जाय म्हणटाची चंदू कोण तूं बांदू कुरकुरी कोण दी पत्रडा उपकार करचे लसूण पण घालून जैल पत्रड बारीक आमगेले आमी केरळाची आमगेले तिकान करताची पण्णा पत्रड पण्णा दवरले ಸ್ವಲ್ಪ मिक्सी धुलेले उदक घाल्ले मेथी घाली सासम मेथी पण्ण घाल्ले आनी मिक्सीन तुले ಸ್ವಲ್ಪ धुवन तांतूं उदक घाल्ले तांतूं उडोवचें ना उदक घाले त्या उदका भितर आमी पत्रडा कुडके दवरताची ताजी ती ग्रेवी समेत जेवतना आमकां आनी एक पत्रड नाका म्हूण दिसता तितल्या टेस्ट आमगेले ते पत्रड तशें एक वेरिएशन्स इवन आमगेले खंयच्यान जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक वेरिएशन्स आमी केले म्हूण तर जाल्यार आमगेले कल्चर की आमगेले ट्रेडिशनल फूड की खंयी वचना आतां हांवें एक ऑब्जर्व करता म्हळ्यार आमी खंयचेय वाडीक गेल्यार रिची तुमी पनीर बटर मसाला करता चन्ने करता जाल्यार आमगेले ट्रेडिशनल रेसिपीज थंय आसता ते एक संतोश आमकां कांय आमकां चण्याक अशी सारू दाळीत रसम आतां बाकीचे चेडूं नाका कशें पण आतां आमचे सगळें आमकां ट्रेडिशनल रेसिपीज आमकां जावका आमकां खावका आमी खाताशी ते आसले आमकां ते नाका एक्चुअली साऊथ इंडियन नॉर्थ इंडियन्स डिफरन्स आसा बट आमची सांगले रेसिपीज मस्त डिफरन्स आसा मस्त म्हणजे गोज्ज आसा कितले वेरायटीज गोज्ज आसा कितलेस वेरायटीज ते आमी तांचो ಸ್ವಲ್ಪ तांणी सांगलें ಸ್ವಲ್ಪ वेरिएशन्स केले म्हूण तर जाल्यार आमगेले चेडूं आतां आमी खाताची आनी नेक्स्ट तांणी खावका म्हणटा तांणी एक वेरिएशन्स केल्या पुरो आमगेले कल्चर खंयी वचना पर्मनंट जावन आमगेलें हें राबता
मुगेले एक अभिप्राय. बाय डेफिनेटली तुम्ही एक भारी एक पॉझिटिव्ह ॲफर्मेशन दिला, एश्योरन्स दिला. मळिलवरी तांणी क्रिएटिविटी यूज करून दे हॅव मेड इट पॅलेटेबल फॉर द यंगर जनरेशन अँड दॅट इज वॉट इज द नीड ऑफ द आवर आतां. आमकां एक 15 मिनट आसा. सो द नेक्स्ट थिंग दॅट वी नीड टू टॉक अबाउट ऑर दॅट यू कॅन टेल अस. हांव म्हणिलवरी इन माय ओपनिंग रिमार्क्स आमगेले म्हालगडान पौश्टिकतेक भारी म्हत्व दिलां. तशी तुमी खंयचेची तुमकां गोत्त आशिल्लें कसने पौश्टिकताचे आमगेले जेवण खाणाचे तुमी कसनेची स्टडी केला की जावं तुमकां गोत्त आसल्यार ते प्लीज शेअर कराच. थोडे पुरा तुम्ही कशा आहे म्हणून सांगतना सांगला, बट इफ वी कॅन गो अ लिटल मोर इन टू डिटेल ऑफ दिस. एक रेसिपी कसं मला पत्रड्या पान एस्पेशली पावसाळीक तेऱ्या पान मेळटा. तेऱ्या पानाचे काही हेल्दी रेसिपी म्हळ्यार तेऱ्या पान समाची बरबरी शिंदून कुकरान घालचे. ताजे उठ ताका तिखसाणी कितले जेवपा पळय, हाफ तर्ण मिरसांग हाफ सूक मिरसांग ते मागीर घालचे. तर्ण पत्रड्या पान शिंदून कुकरा घाले, तर्ण मिरसांग दोनी ताजे उठ ताका कितले आमसाणे चिंचाम जेवपा ते वेळ घालचे आनी 1-2-3 विशील काडचे. मागीर मिक्सीन स्वल्पी सोय मस्त नाका स्वल्पी सोय एक 2 सूक मिरसांग आनी उडदा दाळी 2 जिरे एक मसालो करचो आनी ते कुकरान तूं घालेले शिजयले पत्रड्या तेऱ्या पान आसता ते एक सोय आनी उडदा दाळी जिरे मिक्सिंग एक मसालो शी करचो सानू स्वल्प सोय केल्या पुरो. मागीर ते काडचे वेळार आमी मिक्सिंग उंडयले मिक्सिंग तूं घालचे जस्ट एक करचे पल्स मोडार घालचे आनी वयकी न्हय की स्वल्प तेल हाफ स्पून घाल कितले 2 जीर आनी 2 लसणे बी जस्ट एक करचे आनी ते भाजून हें तांतूं घालून खतखत हाडोवचे एक गोज्जान आनी दाळीतय आमगेलो आसल्या पुरो लायक जेवण जाता तेरा पानां मात. कॅमर मेगेल वयर ना. सांगले पळय पौष्टिकता आनी ते व्हरून घेवन तांणी कसं रांदून खातालेंचे म्हूण प्राक कशें म्हळ्यार आज खिचडी कशें म्हळ्यार साकर घालताचे हें घालता सकड कोण करताचे जाल्यार सांप्रदायिक एक खिचडी म्हळ्यार सगळो मूग तवे खाली तेल नातील भाजूचे आनी आसुडका खंयच्यान तूं गेडसींत आसुडका ताजे थोडे सोल वचूका म्हळ्यार ते सोल्ला पुरंबळ सगळो ते दाळी येवका ताजे मागीर तितले तांदूळ घालून ते शिजोवन ते कशें रान्नीर शिजोवका आनी ताका गोड घालचे आनी ताका मस्तीतले काजू बी घालचे कसले हेरवूचा ना चड म्हळ्यार कसकसो तुमगेले घरकड आसा काजू बेसो द्राक्ष असो कसलेंय घालूं ना ताका ताका फक्त कसो घालप म्हळ्यार गोड सोय आनी येळा पिट्टी ते खाली जिर्णा घोसकर म्हळ्यार सगळे ते तांतू भितर आयिल्ले 5 कसले इन्ग्रिडियंट्स आसा तांणी कसो वापरला ते सगळे आमगेले जिवा जेवका जाल्यार ते खंयचे टायमार ते कोरका ते टायम मारतानी कोरून खंडिताची चेडवान दितालेंचे ताजे निमित्त सगळे पोट एक क्लीन जावचे एक विशय म्हळ्यार ते सगळे ते सोल्लान तूं कसो शक्ती आसा ती सगळे ते दाळी येताले म्हणून आज ಸ್ವಲ್ಪ जण मुगा दाळ भाजी ताची साखर घालताची ते करता जाल्यार ती खिचडी न्हय संप्रदाय खिचडी आहाराचे आरोग्य आमी सोदूं वता जाल्यार तांतू भितर सगळे आसा आनी कसं म्हळ्यार फक्त उडीद आनी तांदळाचे तांणी इडली करचे हें करचें तांतू मस्तीतले आमकां कसो जिवा जेवका जाल्यार कसो पौश्टिकता आसा ती सगळे आशिल्ले आतां चेडवान तें नाका जाल्यार एक हांव कसो नवें सोदून काडलें म्हळ्यार आतां चेडवान इडली खायनाची जाल्यार तांकां चिके नवीन रितीर करुया इडली मंचूर करूं सुरू केले इडली चिल्ली मंचुरी आनी हें आसा ना जीव कडगी ताजे पुराय चिल्ली करचे मंचूर करचे तावळ तांणी ते खाताचे न्हय म्हळ्यार विशय तोची नांव विंगड पडलें आमी घालपाचें काय पडलें घाल नांव विंगड दवरपा जाता जाल्यार आतां चेडवांक खंडीत जेवण खाताचें म्हळ्यार पौष्टीक तांतू आसता तेकाय वचना एक चिके एक्स्ट्रा कसो म्हळ्यार आमी ताका जेवका जाल्यार सांबार ಸ್ವಲ್ಪ चड घालचें पडटा फुडली कसान खाली सांबार आसा ते आमी घालनाची आत्ताचे नवीन कसं आसा ते घालचें आमी सुरू करून चेडवांक पौष्टीक ते हें जायना तशें पळोवचें खंडीत शकताचे. हांव एक विशय सांगूंक आशेता कितें म्हळ्यार एक 2 हे
मस्त कडेनी अवेलेबल एवरी गार्डन ऑलमोस्ट नाही नाल्या नेबरहुडांची करी लीफ ट्री केही असता आणि मोरिंगा लिव्हजही असता. आता हे 2 हर्ब्स व्हेरी 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 न्यूट्रिशियस, Potent, very potent. येस. आणि आजकालच्या चेडवांक सडताव हेमोग्लोबिन इज लेस, इम्युनिटी इज लेस. आता हे मोरिंगा आणि हे करी लिव्स आम्ही सडताव करी लिव्स घालचे फोण्णाक. आता चेडवा कसे करतात, एक उपमान ती एक करी लीव असल्यार ती काण दिशेन उडयतात ताणी. सो आमी हे करी लीव कन्ज्यूम करचे कशे. आतां हांवें एक आयडिया यूज केलेले, हांव तुमगे लागीं शेअर करता. कितें म्हळ्यार मुगेल चेडवांक चाट्स म्हळ्यार मस्त लायक, आनी आजकालच्या चेडवांक फ्रेंच फ्रायज, पटेटोज हे पुरा मस्त लायक. सो इवनिंग टायमार चेडवांक कसं म्हणजे एक इंट्रस्टिंग रेसिपी करून दिवच्याक. पोटेटोज केन्नाय तुमी बॉयल करून दवरताशी, तुमी कसं कराच म्हळ्यार ये करी लिव्स आसता ये रोस्ट कराचे, फ्राय कराचे. आज सांगता ग्रीन चिली आणि थोडे दाळी म्हळ्यार कडलेबेळे ग्राम दाळ, उरद दाळ हे सकट घालून आणि मोरिंगा लिव्स ऑल्सो घालून एक कोर्स मसाला फ्राय अ कोर्स इन अ चटणी ग्राइंडर. आणि हे तुम्ही ते बॉयल केलेले पोटेटो सांगाच घालून थोडे तेल दवरून फ्राय करायची, ड्राय फ्राय. आणि हे अच्छा सांगता कर्ड्स, फ्रेश कर्ड्स, यू कॅन पोर फ्रेश कर्ड्स घालून तुम्ही एक व्हेरी न्यूट्रिशियस चाट करून दिवं. त्यातला हे मोरिंगाचे आणि हे करी लिव्जाचे न्यूट्रिशन तुमगेल चेडवांक खंडीत जावन पावता आणि इट इज अ व्हेरी टेस्टी अँड न्यूट्रिशियस डिश. थँक्यू मॅडम. आमगेले मॅडम फ्रॉम कण्णूर डेफिनेटली तांगेले होम किचनान ते ॲड करून शी विल ऑफर इट टू हर कस्टमर्स. As per your question, Vidya, आमी हांगा कोंकणी डिफरंट कोंकणी क्रिश्चन्स आसाची आमगेले रेमिडियल और मेडिसिन और वॉट एवर. आतां आमगेले पंचपरवासूर जोचे फर्स्ट नागर पंचमी कांत तुमी समपळेल्याचे पिखिरी, हळदी पानाचे पातोळी. सो इट हॅज अ मेडिसिनल व्हॅल्यू. Yes. And if you see September 8th, you all mixed all with the vegetables and have a gravy. Nativity. Yes. And आमगेले त्याच्यात तरी एकादशी मागिरी आमगेले सुत्ता पुन्नव, दीपावली, नाही नागरपंच कृष्णाष्टमी, चवती, माळू, मन्नमी हे पुरे कश म्हळ्यार ॲज गीता मॅमाने सांगला किचडी. सो हें एक हंत भितरी आमगेले पुरे मेडिसिनल एंड आमगेले एडॅप्ट टू द नेचर त्या टायमार त्या विशय दिता. पावसाळीन तूं हळदी पान जाता, पत्रडो आतां पत्रड्या पान जावचेची पावसाळीन जाल्यार ताका सन हें पळणी जाल्यार कोरजूकत. सो दॅट इज वाय चवथ येतना पावस उणी जाता. ताजी कितें आमी चवथी वेळार पत्रडो माळान तूं कसलेय मालगड्याल काम करतना आमी पत्रड करचे, पोडी करची. पोडी कसल्याक पोडी कशी म्हळ्यार भायर न्ही वच्चे, हॉटेलांनी ना. आज कितले नमुने हॉटेल जाला म्हळ्यार खंयचे नमुने कुजिने आसा कसने आसा, पोडी तुल्यान प्रत्येक आसा. बट तेन्ना घरकडे जावक आशिल्ली केळ्यां पोडी, मशिंगा सांग तळचे, गुळ्ळा पोडी, कॉलीफ्लवर आनी ना आशिल्ले तेन्ना. इंग्लिश वेजिटेबल म्हणचे आशिल्ले तेन्ना. एक्झॅक्टली. कॅबेज त्या परे ना आशिल्ले. उपकर म्हळ्यार तेंडली बटाटा उपकरी, साल्ला उपकरी. पावस पडली सताक साल घालताची, साल्ला उपकरी. ते वापस एक विशय आमगेले हेल्थाक मुख्य म्हण. सो लेट फूड बी दाय मेडिसिन अँड मेडिसिन दाय फूड. कोच्चीन तूं एक धा पिट्ट कोर न्हू ताका अशी तेलांनी घालूं ना, गोव भाजू न्हू ते टप टप जातले. ते गोव भाजच ना, पॉपकॉर्न तेन्नाच पॉपकॉर्न शिजवचे नाका, ताचे फुडें ऑफ करचें आनी तरतरी ते पिट्ट करून घेवचें. आनी गोड्डा पाकां तूं सोयी, एळू, थोडी जाण हेंवूय घालताय शुंठी म्हणून,
तेवें घालून उंड बांदून दिवचेसिलें ते इवन मल्टीग्रेनांतूय करता आमी चण्या दाळी मुगा दाळी तांदूळ हे गोव नाल्चोणो सगळ्यान ते रिच विथ कॅल्शियम आयर्न प्रोटीन कसलेय डेफिशियन्सी चेडूं नाशिल्ले तेन्ना आनी खुशयेर खात आशिल्ली ती गोड जेवण आनी तेंची दवरून आमी खिरी करता आशिल्ली दॅट इज लिक्वीड फॉर्म तशी दित आशिल्ली तिकसाणीन सेम ते इन्ग्रेडियंट दवरून आमी गोड घालचे बदले तीक करता आशिल्ली मिरसांगे पिठो आनीक हें हिंग पुरो घालून ताका एक नारलेल तेल घालून मिक्स करचें ते जेवणा ओटूय दिता आशिल्ली तेन्ना चेडूं खुशयेर खाताय आशिल्ली ते एक मस्त प्रोटीन रिच फूड म्हणून हांव सांगता आता हे ट्राय करूं आमी जेवणा नंतर स्वीट खावची पद्दत आसा सादारण आतां मागीर आयस्क्रीम गुलाब जामून रसमलाई अशी उठो सर्व करताच जाल्यार पयलीं बी ती पद्दत आशिल्ली गोडशें खावचें तेन्ना नारळां तरणे नारळां कातली नाजाल्यार केळ्याचो तरणो गाब्बो काडून कब्बाच घाण पडिल्लो उरता पळय त्या घाणान तूं ते केळी वायान तूं गांतून घालता आशिल्लें त्या घाणान तें शिजून येता आशिल्लें आनी ते कडेन घरा कडेन बाटलीन कांड व्हरचें तूं ते 1-2 म्हयने उरता गोडान घाल्लें ते जेवणा नंतर एक खावचें तें हेल्था बी बरें आशिल्लें आनी एक स्वीट म्हूण जाल्लें आतां कोणी कब्बा घाण उरना सादारण आनी कब्बा घाणान बी खंय तरी एक हळ्ळी गांवांत उरल्यार तांणी घालनाची तांगेल गोड वायट जाता म्हणून सो म्हाका दिसता आतां आमकां तेची करची उरल्यार तरणे नारळां कातली आमी घरान पातळ गोड हाडिलां तूं घाल न्हू थोडे गजगजा न्हू कांड दवरल्यार जेवणा नंतर दिल्यार खोबरें गोड अगदी बरें जिवाक एक स्वीट म्हणून बी जालें आनी आरोग्यवर्धक बी जालें अशें दिसता मॅडम व्हेरी क्लोज येस भुरग्यांक आतां आमी चिप्स म्हणटा पळय चिप्सा वाट्याचे ते गोडान काडून स्वीट पोटेटो चिप्स दिले जाल्यार भुरगीं बी खातली वय आनी ते न्युट्रिशियसय बी भुरगीं न्हय हॉट बी नो वन कॅन ईट जस्ट वन खंयच्या जाय म्हणून करताची गोत आसता वय तशें न्युट्रिशन आनी खंयचे मेळत तुमकां तितले नमुने हें आसता न्हू तूं प्रोटीन आनी कार्बोहायड्रेट पुरो नमुन्यार रिच आसता मेन आमकां हेल्था जावपाक कसो म्हळ्यार फायबर आनी प्रोटीन ते 2 इम्पॉर्टंट ते खंयचे फुडां मेळटा पळय ते बेस्ट मुगा विशय सांगलें मागीर न्हू मुगा दाळी उसली मागीर मुगा उडीद मुगा पोळो हें भारी न्युट्रिशियस खाण जर चडती जेन्ना जायना तें हांव पळयलां मुगा दाळी उसली म्हणली कडल्यान हांकां वळताची तशें जावन न्हू ताका पुरो आमी चड प्रामुख्यत दिवका आनी हांव सांगता रे तुमी हॉटेलकारांनी वट्ट मेळ न्हू असल ट्रेडिशनल फुडाचें एक हॉटेल करगा पारंपारीक शैली म्हळ्यार नेचरा वट्टू म्हळ्यार जावं सहयोग आमी दिताची खंयचे नमुन्यार प्रत्यक्ष जावन जो परोक्ष जावन न्हू आनी अशी विश्व कोंकणी हें केंद्र असल पुरो संस्थे थ्रू तुमी ताका हें घेवका ಸ್ವಲ್ಪ तेन्ना हें मुखार हाड येता म्हूण दिसता म्हाका गोष्ट ही जावन आसना म्हणून तांणी म्हणलां वी हॅव टू टेक इट फॉरवर्ड म्हणून आमी ऑलमोस्ट वी हॅव कम टू द एंड कोणाके लास्ट कसं As a hotelier, I have taken the initiative. I am knocking every door. It is not me, it is us. We have to go to the exhibitions or the conferences, what we are. Then you can build up a set of customers for yourself. आज एक बिझनेस कल्चर म्हळ्यार इट इज नॉट इजी देर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अँड इन्वेस्टमेंट वीच यू डोंट नो इट विल रेम्युनरेट यू ऑर नॉट सो वी हॅव टू क्रिएट दिस अवेअरनेस मेक इट अ स्पेसिफिक cuisine and then come into market. We have Taj Mahal, we have many people, Ayodhya and all that, but they are giving for the customer. We have to stand up. आज organic म्हणून करताच पुरा जने. If you go to the 2-tier city, they have demand there. But what if I put in Mangalore, कसं कर माऱ्या घरकडे करताच हांगा येवन हेंच खावचें म्हणटाच for today. Yes.
So we have to create this awareness where it is needed and then come to Mangalore. आज ही रघुनंदन कामतीनं त्यांना natural ice cream केलं. And then he developed it in Mumbai. Now he has gone across the country. Yes. So that's what I feel. तुमकां धन्यवाद. येस हांगे याचे ते तुमकां मायक दिताच. हांव वनिता नायकांक थँक्स सांगता. तांगेल सांगता इल्ली ताका देखून तुमकां टू मेळचेक म्हाका चान्स मेळ्ळो. तीण सांगेल टिचराक अनेक एक सबऑर्डिनेट म्हळ्यार अनेक रेसिपी कसा की म्हणारी मुगा कड्डी म्हणून आतां तीण म्हणपा सोल्ला मूग ते तशीची भाजून पिट्ट करून ताका गोड घालून ताका पांक येवका कड्डी शिकोवन दिवची ते टितर टायप ते हप्पड कसं म्हणली पळय तशीची मुगा कड्डी करून ते चेडवांक टितरा बदला त्या दिल्यार फूड वरिका पोट्टा वता त्या चेडाल दामता कुच वरिका वता. आमी गायनकॉलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया हांकां बरोवन घालका हें बिकॉज टुडे द फोकस इज ऑन हेल्थ वय. सो नॅचरल ऑर्गॅनिक इंडिजिनियस. येस. थँक्यू मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. वय सांगाच लावडली. पचपणूस म्हणून आयकलां न्हू तुमी आजीक आमी यूज करतात तें. आनी कीर्ल कोणें मेन्शन करनी दिसता. कीर्ल तळटाची मिठा घालताची ते दोन सांगता आशिल्लें म्हळ्यार आयकनी तें विसरला जाल्यार. थँक्यू. बय. आयचे दीस कशे राबला म्हळ्यार घरा सिजयल्यार मॅगी ना जाल्यार स्विगी म्हणचे तसल दीस तसल कडेन तुमी एक लायक एक विशय घेवन आज एक हांगा हें केलेलो आसा विशय मंडन केलेलो आसा रांदपा विशयांत. आतां म्हाका हें पुरो आयकताना म्हगेल्या अम्मान करचें आशिल्लें पंगिरा पन्नारी करचें आशिल्लो मुद्दो केळी पन्नार करचें आशिल्लो मुद्दो तशीच वडा पन्नारी तांदळाची हापोळ करून सुकयता आशिल्लीची असल पुराय आनी हाजे टेपला गुळ्ळी असल पुरा सान ಕೆಲವು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ವಿಷಯ ಹುಡುಗಾಸೆಲ್ಲ आणि त्या पूर यात विसरून गेलेलं असं ज्याला तांतूल न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जेव नाव आत्ताचे डायटाक त्यालाच नातील सिजयलेलं फूड म्हणून सांगची तसलं एक हें सकड तांत भितर आसा जाल्यार आमी त्या पुरा विसरून आज डायट म्हणून कसकसल पुराय आमी खाताची जाल्यार बदाम आमगेल्या मालगड्याला दाखवून कसं नाही येलं असं त्या पुराय आमी सोण गेल्यांची जाल्यार त्या पुराय आमी हाडका आनी त्या आमी अळवटसून घेवका आमगेल्या जिवनांत म्हणून सांगच्याक हांव इश्ट पावता. आनी आज हो विशय एक घेतल का तरी तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद सांगता. तुमकां धन्यवाद. आनी हांव मध्य म्हणलेलं आहे ह्या खाली एक हांग बसून एक डेलिबरी हांगा आमगेले पॅनला आशिल्ले तुमकां उलोवचें की नो लास्ट यू विल बी द लास्ट वन प्लीज शेअर मॅडम. सकल आमगे ते केन्नाय गेस्ट आसता आशिल्लींची गटा दुखून देविली आमगे ते जेवण करून मुखार वच क्रम आशिल्ले. आमगेल्या गांवांतू अंगडींतू बटाट सोळ्या विंगड कसनय मेळना आशिल्लें. आतां बारी उणें मेळचे बट आमगे ते केन्नाय आज रंदे कसले म्हणजे गुप्सा गोंदळ केन्नाय आमगेले अम्मा जायत अनम्मा जायत जाल्लेले ना. इत्या म्हळ्यार एक मग्गी शिंदिल्यार तांतू 5 नमून करूं कळत आशिल्लें. आनी हळ्ळेंत कशें म्हळ्यार आमी भायर दुखून दूड दिवन हाडचे पयशी चड घरकडेन आशिल्ल्यान इकनॉमिकली बामणाक एक ताजी भार जायना अशी रांदप करची कशी म्हणजे एक न्याक आमगेले मन प्राय जाल्ल्यांक घरकडेन आशिल्ल्यांक गोत आशिल्लें आमकां शिकयलां आमी तें करताचे. आज आमी एक 5 दीस कुल देवस्थाना वचून आयले ते वडा पाव खावन जिवा वैराग घेवन सुरवे उकडे पेज्यांनी कचरे मिरसांगांनी आंब्या गोजी घेवन जेवचे म्हणजे सकाळ गोतच. इत्या म्हळ्यार कुल देवस्थान म्हणून वता ती मुगारांदे खावन जिवा वैराग घेवन आसता. तशें जिखून आमी कसले करता जाल्यार
बरी आमी वेरायटीज करता म्हणजे आमगेल घरकड आशिल्ल्यान इकनॉमिकली कशी करूं येता म्हूण फस्ट आमगेले चेडवा शिकोवन आमी घरकड करता गेले म्हण जाल्यार ते तुमगेले जालें म्हण जाल्यार आमगेले घराचे बजेटाचे 50% उण जेता म्हणचे म्हगेले एक अभिप्राय तातूंत न्यूट्रिशियस आसता टेस्ट वेरायटी आसता आमगेले खूब हे आसना आनी आमची गेल्यान आडसोगे पाल्लो सोडून खंयचे पाल्ल्यान तांबळ करूं कळटा आमकां वय हे म्हणलां आमी वय तांतू आमगेले हळ्ळेन कशें म्हळ्यार खंय ते म्हळ्यार आंबाड्या रुखाचे भायली साल वरेन काण आमी कडी करता आशिल्लेची वय म्हगेले टायम जाले म्हूण दिसता वय हांवें वय मस्त तुमकां धन्यवाद हांव उलयतली मनीशी ह्या विशयान हांव इन्फॉर्मेशन दिला संध्या राग म्हणून म्हगेले अम्माल नळपाकू म्हण एक एपिसोड दिला तुमकां पुरसत आसला आयकायाची तांणी ते 50 नमुने रांदप मुद्दाम आयकताची आनी एक भारी एक विशेष हांकां पुरा कितलो फायनान्शियल लिटरसी आशिल्लें म्हूण विदाउट टॉकिंग अबाउट फायनान्सीस दे वेर एक्चुली क्वायट एस्ट्यूट दीस इज वेरी वेरी एविडंट हियर वय वय सो दॅट्स वॉट इट शोज ताका किचन फायर विजडम म्हणचे किचन फायर विजडम म्हूण लास्ट 1 minute madam because there is somebody waiting there quickly please you have to be really quick sir सकाळांक बट स्टील तवाल म्हणल्यार बरें डिस्कशन केल्ले प्रकार आतां पात्रोड जावं आमगेले ट्रेडिशनल फूड ते अम्मा करता मामा बापा मान पुरा कोर आयलेले आसा चोल आयल्यांची बट तांतूय एक वेरिएशन इन द सेन्स इट इज रिक्वायर्ड अँड आतां म्हूण जाल्यार हांव घरांत हांव कशें म्हळ्यार म्हगेलो अम्मा ट्रेडिशनल कसले कोरो अम्मा थोडे हांतू कांड दवरे आतां एक पात्रोड करता ते एक पीस कांड दवर न्हू आय जस्ट ट्राय माय ओन वेरिएशन इन दॅट आय ब्रिंग दॅट अँड सँडवीच करता न्ही तुमी सँडवीचा भितर आतांचे मायोनेज जावं देर आर मेनी वरायटीज ऑफ सॉसेस आर अवेलेबल आमी घालून सँडवीच करताची वाय कांट यू इंट्रोड्यूस दॅट पात्रोडाचे एक मिक्सचर करून पियाव घालून कसं कसं पुरम गेल्यान तो मेळटा की वेजिटेबल्स यू कॅन ॲड दॅट अँड ब्रेड आउट दिवन क्रिस्पी करून त्या सँडवीच रुपारे हाडी येता सो आय हॅव ट्रायड इट सो असेल पुरा करताना एटलिस्ट एक कसं एक इंट्रस्ट येता खावताना तांकां ते पत्रोडो म्हणलें एक मायंडसेट एवरीथींग इज डिपेंडींग ऑन आवर मायंडसेट पत्रोडा ते नाका अनेक वेळ ते नाका म्हूण बट तांकां कसं की घालून दिल्यार फिल्लींग पुरो करून दिल्यार डेफिनेटली यू नो एक ट्राय करया म्हणून खावन न्हू तांकां जिब्बे रुच लागल्यार दे वील डेफिनेटली ट्राय इट कोमल मॅम अशें पुरो गीता मॅमांनी हांगेले रोज शो प्रोग्राम दिलेलो आमगेले एवरेज मॅम दे आर माय इन्स्पिरेशन एक्चुली बिकॉज हांव पळयता म्हाका सांग तुकुनूय कुकींग शोज पुरो आयल्यार हांव एक बूक घेवन बेसता आशिल्ली सो म्हाका कसं म्हणटा एक तांणी करचें गो तसो दे आर कसं पुरा पिट्टी आसता आनी कसं पुरा यूज करून करता आशिल्ल्यांची बट तेची आमकां कसं यूज कितें घालून केल्यार डेफिनेटली एक न्यू वेरायटी ऑफ फूड आमी हाड दाखोव येता थँक्यू हे आमगेले युवा पिढीचे तांणी अशी म्हणटना आमकां भारी एक एश्योरन्स आमगेले वासरीचे पुळ्ळीकालाचे पुरा व्हरता म्हणून धन्यवाद हां तिणें म्हणाले नेटिविटी टायमार आमकां स्पेशली क्रिस्ट ओन्ली वन एक दिवस आमी नॉन वेजिटेरियन त्या दिसा जेवणाचे आमगेले मिलांत ते कंप्लिटली वी कीप इट वेजिटेरियन ते आमगेले चेडवा केन्नाय म्हणटाची देवा कांय ना एक आयटम नॉन वेज ना की मम्मी म्हणटाची ताका हांव एक पंत कशें केलें म्हळ्यार तिणें पात्राडो विशयान उलयला हांव म्हण हांव पात्राडो करून दवर न्ही प्रिवियस डे ताजी कबाब केलेला ताका एक कोटींग दिवन ते कबाब म्हण कितें आशिल्लो चेडवांक कितले हॅपी आशिल्ले की ओ कसले चिकन फ्राय केले ना मा हे चिकन फ्राय न्ही हे पात्राडो फ्राय म्हणून हांव सांगलें पूण ते प्रेजेंटेशन तुमी कशें करतात पळय ते प्रिपरेशन ते कशें कन्वर्ट करून ते प्रेजेंट करतात पळय ते मॉडर्न जनरेशनाक हे इम्पॉर्टंट थँक्यू लास्ट 1 minute हांगा कसं म्हळ्यार पातपण आसा गोज्जो जावो आनी किरलो आनी मुद्दो कसो की तुमी विसरला अशा पुरो विसरलेले न्ही विशय कसो की म्हळ्यार हें वास्ट सब्जेक्ट हांतू हे 1 घंटे जावं 2 घंटे जावचे न्ही समयाचे अभावा निमित्त आमी ते सांगूंक शकनीचे तितले 2 उत्तर तुमगेले मना आवडचे खातीर हांव सांगच्या इच्छे फावेल धन्यवाद गीतमाय
आमी विसरून वताची कसं आमकां करची ना हें कॅटलॉग केला तशीच हांव तुमी हांगा कुडपी राज कोमल प्रभू श्रीमती गीता सी किणी श्रीमती जूडिथ फर्नांडस श्रीमती गीता प्रभू श्रीमती एवरिल रॉड्रिगस श्रीमती हर्षा सेट्ये श्रीमती वनिता नायक श्रीमती संध्या एम शणै तुम्ही देवस्थानांत कशी जय विजय आसता पळय राखताले तशी तुम्ही आमगेले रेसिपीज आमगेले कलिनरी आर्टाचे तुम्ही जय विजय आनी तुम्ही अशीच एक आर्क ऑफ टेस्ट म्हणून हें आमकां एक आयडिया वी कॅन ऑलवेज वर्क ऑन बेस्ट प्रॅक्टिसीस तशीच आज मस्त पुरा तुम्ही जेम्स शेअर केला ते तुम्ही वट्टू कोर न्हू हें तुम्ही यू हॅव टू कीप इट अलायव these recipes should not merely be documented, they have to be living foods, and they will be living foods when it is in our kitchens, and from our kitchen it reaches our plates. So आमगेल्या कल्चरल रिकवरी कोरचे गार्डियन्स तुमकां मस्त धन्यवाद हांव ऑडियन्साले अपील करता तांकां एक राउंड ऑफ एप्लॉज दिवका म्हणून आनी आमकां ह्या प्रोग्राम लाईव्ह जावच्याक आमकां हेल्प केला हांणी आमगेल कॅमेरामॅन आर टायम कीपर मेघा थँक्यू व्हेरी मच ओवर टू मेघा आमगेले गोलमेज कार्यक्रमाचे करून घेता माय प्लीज से आतां जेवणा वेळार हें आशेत आशिल्लें तें आशेत आशिल्लें म्हूण पुरो लोक हांगा श्रीमती कोमल प्रभु प्लीज बी रेडी श्रीमती गीता सी किणी श्रीमती जूडिथ फर्नांडस श्रीमती गीता प्रभु नेक्स्ट आता लायक जेवण आसा चिके गट्टी क्लॅप कराची पुरा जन कण्णूर आदकून आयलांची केरळ आदकून धन्यवाद ओ ओके ओ श्रीमती गीता प्रभु जाले श्रीमती एवरिल रॉड्रिगस श्रीमती जूडिथ फर्नांडस आता हांगा आयलांची श्रीमती वनिता नायक श्रीमती हर्षा शेट्ये गोवा दाखवून आयलींची आणि श्रीमती संध्या एम शणै फ्रॉम केरला यस नाव यू आर इन मंगलोर पुरा जण पॅनल आशिल्ले एक फोटो घेऊ का तुम्ही हांगा प्लीज वचू नाकाची तुमगेले मेमेंटो घेऊन पुरा जनांक राबाची एक फोटो का मैडम प्लीज कम फॉर अ फोटोग्राफ मिसेस जूडिथ फर्नांडस ऑल ऑफ यू श्रीमती कोमल जी प्रभु
गीता मॅमानं एक बुक 4 बुक पब्लिश केलं. यू ऑल कॅन हॅव अ लुक एट इट. दिस इज टू कीप आर culinary dishes alive. What's your name? Vaishnavi, must thanks for managing time for us.